ergatita musosumi monma nun kita somo kerta tuka ergatita musosumi monma nun kita muja somia muja deva muja somia muja deva muja somia muja deva muja somia muja deva hallelujah Tuhan hallelujah 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 आराधन हाउ करता सोमिया सर्पोडोनु वंदिताननिया आराधन आराधन हाउ करता सोमिया सर्पोडोनु वंदिताननिया आराधन हाउ करता सर्पोडोनु वंदिता mususomi munmanun kita आराधन हाउ करता सर्पोडन वंदिता मुसुसुमी मनमानन kita muja somia muja deva muja somia muja deva muja somia muja deva muja somia muja deva hallelujah 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 Gata Somiya Tuka Mahima Ditananiya Tuji Stuti Gata Somiya Tuka Mahima Ditananiya Tuji Stuti Gata Tuka Mahima Ditananiya मुसुसुमी मनमानो एता तुझी स्तुति गाता तुका महिमा दीता मुसुसुमी मनमानो एता मुझे सुमिया मुझे देवा मुझे सुमिया मुझे देवा muja somia muja deva muja somia muja deva hallelujah 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 Aradan tu kasmya ogla tu kasmya
जय जय तुका आसुया वंदिता तुका आसुया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सगळा आम्ही नमस्कार करूया आमच्या सुम्याक आम्ही आराधन करूया नमन करूया कित्याक तो सर्गीचो देव म्हाका आनी तुका मेळोंक आमचे समें रावला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्गीचो तो देव म्हाका आनी तुका मेळोंक म्हूण सक्रामेंतान आमचे समोर तो आसा ताचें देवपण तें लिपोवन आमकां उड्या रुपार आमचे मुखार आसा देखून त्या उड्याचें रूप घेतिल्ल्या आमच्या सुम्याक आराधन करूया वंदिया आनी म्हणया आराधन तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेसू आमची जबाब आसूं दी आराधन तुका सुम्या जेसू ह्या निमाण्या हप्त्यांत म्हजी मेटां तुज्या मंदिरांत हाडिल्ल्या खातीर भोवमंगळा जेजू ह्या रुपार आमचे समें हजर आसा देखून जिणेचें सुख दूख तुजे समोर सांगतना त्याच सुखा दुखांत आमचे संगी रावच्या जेसू तुजे ताण आमकां बसोवन आमी आयल्यात तवड तूं आमकां बसयताय देखून आमकां सदांच मेळोंक तूं आशिल्ल्या जेसूक तुज्या कृपेची भंडार आमचे थंय वतल्या मोगळा जेसूक तुजे लागीं सरल्या केदीस विसर नासतना आमकां सदांच तुज्या कृपेची बेसांव वचच्या जेसूक तुजी गोडसाण साकूंक आमचे संगी सदांच आसच्या सम्या जेसूक गुण करच्या सत्तेन आमा समेस्तांक आत्म्या रुपी आमकां गुण करच्या भोवमंगळा जेसूक तुझ्या मोगान आमकां भरन त्याच मोगान आमी सगळींच्या बापा महिमा दिवंक आपोवणी दिल्ल्या भोवमंगळा जेसूक तुझें दर्शन घेवंक हर एक पावटी आमी हांगासर येता आसतना सोम्या तुजे कृपेन तुज्या मोगान तुज्या स्पिरितान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पर्शान तुज्या दैवीक स्पर्शान आमकां भरतेल्या भोवमंगळा जेसूक सम्याक आराधन करया माऊन रावया कितें आज ह्या सक्रामेंता मुखार आसा कितें म्हजो शेवट ह्या भाग्यवंत हप्तो एका वर्साच्या आशिल्ल्या 52 हप्त्यां पैकी भावार्थ्यांक अपूर्वयेचो हप्तो एक श्रेष्ठ हप्तो म्हजे आनी तुजे समोर ह्या श्रेष्ठ हप्त्याच्या 3ऱ्या दिसा 4थ्या दिसा आमी हांगासर आसा देखून त्या सम्याक आराधन करया म्हज्या मोतींतले सकड हुस्को सोम्याचेर आमी सण सोडया कित्याक सगळो तुजो हुस्को सर्वेस्पराचेर सोड तसो तुका सामान व्हरतलो सक्रामेंतांत आसलो जेसू म्हाका आनी तुका सामान व्हरता देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आयच्या दिसाचे आराधन करतना तसो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो म्हाका आनी तुका घटायेन सत्तेन आनी पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बरो म्हूण मागया आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया आमचे हात काळजाचेर दवरया दोळे आमचे धांक्या सक्रामेंताचेर सोम्यान बसयल्या जेजून बसयल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी लालेवन मागया आनी आमी आराधन मुंदसून व्हरता आसतना सोमी ताचे कृपेन तुका कितें गरज आसा जेजून सुमळणी उतरां कालच्या आनी परच्या वांचनांत आमी आयकल्या म्हजे मुखांत जें कितें तुमी मागतात बापा लागीं तें हांव तुमकां दितालो बापाची महिमा पुता मरिपात परगट जावच्याक म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात तर हांव तें तुमकां दितालो म्हळां सोम्या देखून त्याच सोम्याक वंदन नमस्कार करन त्याच सोम्याची कृपा मागून पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागच्या पयलें एक घडीभर देवा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हज्या काळजाचेर धाड म्हज्या कुटुंबाचेर पवित्र आत्म्या धाड हर एका वायट संगतीचेर ह्या संवसाराक लोबदोन आसतना सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्या सवें सुखाक पावंक म्हाका तूं आदार दी म्हूण एक घडीभर मागया आनी आयच्या दिसाचें आराधन हें सोलोनवरच्या ह्या भावांचेर संघ पिरगज विगाराचेर सहाय्यक विगाराचेर दियोखानाचेर हांगासर येवच्या समेस्त भक्तिकांचेर सांगतस म्हजेर आनी तुमा समेस्तांचेर आमचेर आज हांगासर आराधन करूंक येताना येवच्या सकल अडखळींचेर सयत व्हरूंक त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आनी जेजूचो मोग आमकां भरपूर मापान लाभो
तुझ्या पवित्रत्म्या भरपूर मापान धाड म्हूण एक घडी भर आमी मौन रावणो मौनपणी आमी मागया. पवित्रत्म्या देवोने चेतयतो रावोंगे स्वार्थ सो फांगोंगे चेतयतो चीएंगे. सांगता पवित्रत्म्या देवोने चेतयतो रावोंगे स्वार्थ सो फांगोंगे चेतयतो चीएंगे. हाथ मार सांगता पवित्रत्म्या देवोंगे चेतयतो रावोंगे स्वार्थ सो फांगोंगे चेतयतो चीएंगे. संसार पातका पोटाना अप्यांची शिकय. सांगता संसार पातका पोटाना अप्यांची शिकय देव सार पातका नाडताना सताक सोदूंक शिकय. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोने चेतयतो रावोंगे स्वार्थ सो फांगोंगे चेतयतो चीएंगे. त्या पवित्रत्म्या आमी मागया. हंकार मुजे तावन ते दोस्ताना तूं आमकां मोरये बरी सांगता भक्ता बरी कलतेपण शिकय. वांगडी चिंतना येतना बरी चिंतूंक तूं म्हाका शिकय. वायट धरून बरें वायट सांडून आनी बरें करूंक चिंतून दिल्ल्या उल्याक तरी जावं. त्याच पवित्रत्म्या मागया आनी म्हणया हंकार मोसो दोस्ताना कलतेपण तूं शिकय. सांगता हंकार मोसो दोस्ताना कलतेपण तूं लाभय. वांगडी चिंता येताना बरें चिंतूंक शिकय. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोने चेतयतो रावोंगे स्वार्थ सो फांगोंगे चेतयतो चीएंगे. अस्पताए पोटाना आधार तुझो लाभय. सांगता अस्पताए पोटाना आधार तुझो लाभय. मोगण्यार ध्यानार आसताना मागोंक म्हाका शिकय. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोने चेतयतो रावोंगे स्वार्थ सो फांगोंगे चेतयतो चीएंगे. जिने पळयनार आसतना तुज्या देण्यान तूं आमकां भेटय. जिनी म्हजी समतना त्या सम्या करपी सस्तीक सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागया आनी म्हणया जिने पळयनार आसतना देण्यान तुज्या नेट. जिनी म्हजी संग
그 말이야 뭐냐 야 대원의 오직한 돌아온게 스와르소 방독기 오직한 동지음이 오이탄명 할렐루야 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 ताळयो पेटया आणि मुक्तीपणान सम्या आमच्या कळसान घेवंक आमी अत्रे घ्या जोरान आमी ताळयो पेटया एक भाग्यवंत इगर्जे भितर रिकच्या पयलेंच एक निर्धार आपल्या मतीन करतलो खंय इगर्जे भायर वणोवन दवरता आसतनाच एक निर्धार करून इगर्जे भितर तो येतलो खंय म्हज्या मतींतले चड राटवळी पयस कर सोम्या म्हजे थंय आसचे सर खंत बेजारायो पयस कर सोम्या हर एक संगती म्हाका दोसचेत आसले तुमचो निवार सोम्या अशें नव्या हुरुपान बरोवन नव्या स्पिरितान बरोवन सोम्याक हरसूंच्या त्या एका इराद्यान बरोवन इगर्जे भितर तो येतलो खंय आज आमी हांगासर आसलीं समेस्तां आमचे सर्व खंत बेजारायो आमचे सर्व रितीचे अडकळी आमचे थंय कितें आमकां दोसता आमची सर सपनां आमची पिडाशिडां सकट आमी घेवन हांगासर आयल्या जावंक पुरो थोड्या वेळाक सोम्याक आराधन करता आसतना हे पुरा संगती आमी थोड्या वेळाक पयस दवरया फकत ताका हरसूंच्या इराद्यान ताका आराधन करच्या इराद्यान आमी भितर सरया आनी ह्या वेळार आराधन होगळाप स्तुती करता आसतना आमचे सर खंत बेजारायो पयस जातल्यो आमचे थंय आसचे सर्व अडकळी पयस जातल्यो आमचे सर्व कश्ट तोच सोमी आमकां आपूण म्हणले बरी निवारतलो आमकां पिडाशिडेतावन गरज आसचें सर दितलो Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ताका होगोळसूंच्या खतखत्या उर्बेन आमी आतां बरया आमी थोडो वेळ बसया आनी बसून आमच्या सुमयांक आमच्या काळजा मनांत हांव एक पावटी नमस्कार करया आमच्या काळजा मनांत हांव आमचे तकली बागोवन ताका आमी नमस्कार करया सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां ताचें दर्शन दिवच्या खातीर हांगासर तो आसा आमच्या अर्गां होगळापाची ताका गरज ना तरी तो हांगासर आसा आमचे खातीर आमकां बेसांवांनी भरचे खातीर आमकां कृपेन भरचे खातीर आमकां जाय आसचें सर्व दिवचे खातीर
ताची कृपा आमच्या वयर तो आतां वतीत आसा. हो कृपेचो वेळ, मागण्याचो वेळ जावन आसा, कृपेचो वेळ. आनी ह्या वेळार वर्ती कृपा ह्या सक्रामेंता मारिफात, पवित्र एवकरिस्ता मारिफात सोमी आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या इराद्यांचेर, आमच्या सर खंत बेजारांचेर, आमच्या पिड्याशिड्यांचेर तो आतांय वतून आसा. तो मोग जावन आसा पर्वत प्रास उंच, ताचो मोग जावन आसा सागोरा प्रास गुंड. ताका थंड ना, ताका गुंडाय ना. आमचें सक्कड आतां दोळे धांपून आमी काळजामोना मात्र देवाच्या कृपेक आतां उक्ती करया. ताचें दर्शन आमकां लाभून दी, ताचो मोग आमकां मेळोवन दी, ताच्या मोगाचो अनुभव आमकां जावं दी. कित्याक तो आमकां आपयते आसा आयच्या दिसा बोगसाणें मागच्या खातीर. आमकां तो आपोवन आसा फुडल्या दिसांक जाय आसचें सर्व मागून काण घेवचे खातीर. आमकां तो आपोवन आसा आयच्या दिसा बेसांवांनी भरचे खातीर. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमकांच आमी समर्पिया. आमच्या माथ्याचो केंस धरलो पांयांची नाक्षी पर्यंत, आमच्या जिविताचो हर एक उस्वास, आमच्या रक्ताचो कण पर्यंत सोम्याक आराधन करून दी. कित्याक तो म्हाका आपयते आसा आमचीं दुखां पुसचे खातीर. आमकां तो आपयते आसा आमचे कश्ट निवारचे खातीर. आमच्या पिड्याशिड्या वेळार आमच्या सांगाता तो आसा म्हणून सांगता. जेजू आपयता हें गीत आमी गावचें. पान संको 88 8 and 8. सोमी जेजू सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां सोमेस्तांक आज आपयता. ताचे लागीं आमी ये जाय, ताचो संगत जोडी जाय, ताच्या सांगाता बसून ताका आयका जाय म्हणून तो आमकां आज आपयता. आमची पुस्ता आमकां भरता. तक्षण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी. तक्षण जेजू लागी आसा. जेजू आपयता. जेजू आपयता. तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता. 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाची स्थिती दुकान आसली. एक दीस ती मौन करता. डॉक्टरा लागीं ती गेल्ली.
पूण तेची पिडा शिडा गुण जावंक ना. आनी ह्या वेळार जेजूचेर पात येवन ती येता. ताच्या दोगलो आपुडल्यार पुरो, दोगल्याचें पोंत आपुडल्यारय पुरो, आपूण बरी जातली. आनी ती भावाडटाना पडटा, तेचें दुखूच जेजू पयस करता. कुष्ट सांभळताना नसतानी असताना कष्टान सांभळताना नसतानी असताना निराश नाका देरान आपण तुका उलंबता. निराश नाका देरान आपण तुका उलंबता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका कोपान धापल्या. जेजू आपयता. जेजून कारिगराक बरें केल्लें आमी जाणाव. 4 जण ताका उखलून येतात आनी जेजू ताका पळोवन म्हणटा, तुजी पातकां तुका बगसाली. आनी ह्या वेळार लोक सांगता, हो कोण पातकां बगसूंक. आनी ह्या वेळार जेजून सांगलीं उतरां, घे तुजें हांतोण आनी चल. बोलो दिल्या जेजू बोलो दिल्या. कोणी तो सांगली भेदभाव नसता, भलायकी ताची फाटी घेता. कोणी तो सांगली भेदभाव नसता, भलायकी ताची फाटी घेता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका कोपान धापल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. वैमोगाच्यानो जेजू आमकां आपयते आसा आमचीं दुखां पुसचे खातीर. सबार रितीचीं दुखां आमच्या जिवितांत आमकां आसूंक पुरो. सबार रितीचे कश्ट आमी बगून आसूंक जावंक पुरो. सबार फावटी मागणें आमी केलां, आमचें मागणें कन कन आमकां पुरो जालां म्हणून बगूंकय पुरो. ह्या वेळार जेजू सांगता, बाबाडटान म्हाका आपय, हांव तुजे लागींच आसां, हांव तुका जाय आसचें सर्व दिता म्हणटा आमचो स्वामी. पिडे शिडे वेळार कसली पिडा ती जावं, मोतीची पिडा, कुडीची पिडा, आत्म्याची पिडा, आमी जर तर सम्या लागीं येता आनी सांगता, आमची पिडा शिडा उसान सांगता, भावार्थान ताचे लागीं येता आनी मागता, तर आमचो स्वामी आमकां दिता. आयच्या दिसा तो आमकां आपयते आसा आमचीं दुखां पुसचे खातीर. आमकां तो आपयते आसा ताचो सांगात दिवचे खातीर. आमकां आपयते आसा आमकां ताच्या भरवशान भरचे खातीर. ताचे थंय
संपूर्ण पातयेंनी आमी आज दवरया. वारें वादळ थंड केल्लो जेजू, कितलेशे जाणांक आपूण गूण केल्लो जेजू हांगासर हजर आसा. गलिलेयांत पलेस्तिनांत भोंवल्लो तोच जेजू 2000 वर्सां आदीं आज हांगासर ह्या उंड्याच्या रुपी हजर आसा. मात्र न्ही, ताची कृपा म्हजेर आनी तुजेर तो वतूनच आसा. आज आमकां तो आपयते आसा नव्या हुरुपान आमकां भरचे खातीर, आमचें काळीज नितळ करचे खातीर. ह्या प्राचीत काळार आमी अकरेच्या भगवंत हप्त्याच्या दिसांनी आमी हांगासर आसां आनी ह्या वेळार आमकां तो आपयते आसा. आमचीं पातकां वळखून काडून आमी जावन आसां म्हणून पातकी म्हणून वळखून काडून आनी सांगातास जें कितें आमचें तोंड बरेंपण हेरांक करूंक जाता तें सकट आमी हेरांक करी जाय म्हणून तो आमकां सांगता. दोळे धांपून थोडो वेळ आमी बसया. हेवशीन तेवशीन आमी पळोवचें नाका. सक्रामेंतांतलो जेजू आनी हांव सोडल्यार हेर कितेंच नाका. हर एका वेळार आमकां आमचो जेजू जाय. हर एका थंय ताणें आसा जंय वयतर आमी ताका आपय जाय. जागिरान जेजूक आपयलें आनी जेजू ताच्या घरा गेलो आनी ताच्या दुवेक ताणें बरें केलें, जिवन फुटयलें. सिमावन, मातेवान, लाजरान, जाकेवान, मार्ता मरियेन सगळ्यांनी आपयलें आनी जेजून तांच्या घरा गेलो आनी तांकां कितें जाय तें दिलें. जाकेवान आपयल्लें आमी जाणाव. आनी केदाळा जेजू ताच्या घरा गेलो, सकट बदलावण ताचे थंय आयली. तो म्हणलो, जेजू म्हणलो, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. आनी त्या वेळार जाकेवाचीं उतरां, कोणाकीय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार, कोणाकीय हांवें उणेंपण केलां जाल्यार आज तावन 4 वंट्यांनी हांव तांकां पाटीं दितां. बदलावण हाडूंक शकता आमचो स्वामी आमी ताका आपयल्ल्या वेळार. हांवें आनी तुवें आपयलें जाल्यार तो आमचे थंय येवचो नांगी, खंडीत जावन येतलो. 2000 वर्सां आदीं कुडी आत्म्या समेत जियेल्लो जिवन जेजू हांगासर आसा. फाटल्या दिसांनी ताणें आमकां सांबाळून व्हेलां. मुखल्या दिसांनी ताणें आमकां सांबाळी जाय, आमकां तसो आदार जाय जाय. ताका आमी आमचे थंय आमच्या काळजांनी रास करूंक आतां आपोवया. बा येसु देवा, बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, बा येसु देवा. दयकन उबे रावया. हें गीत आमी गायता आसतना सोम्याक आमचे थंय आमच्या काळजा मनान, आमच्या कुटुंबान आमकां खंयसर पुरा खंत बेजाराय पिडा शिडा दोसता थंयसर आमी ताका आपोवया. बा येसु देवा हें गीत गावन. Psalm 132 132. बा येसु देवा, बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ
ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಹತ್ತು ಬಾನ್ ಸಂಗತ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು देवा. वय मगाचो ना जेजून कितलेशे जाणांचो मोग केलो, ताच्या सिसांचो ताणें मोग केलो, कोण पुरा लोक ताचे थंय आयलो, हर एकल्याचो समयान मोग केलो, हर एकल्याक ताणें बक्षिलें. कुर्सार तो काळो नासतना समेत ताकाच नेगार केल्ल्यांक, विक्रीत केल्ल्यांक, ताका कश्टिल्ल्यांक, जगबान मारिल्ल्यांक, हर एकल्यांक समयान बक्षिलें. म्हळें ताणें बापा तांकां बक्षी कितें करतात म्हण तेणें ना. चिंते भयभीतिया बाळा कही नेनपेल्ल चिंते भयभीतिया बाळा कही नेनपेल्ल ಹೃದಯ ಭಾವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಒಟ್ಲಂ ಸಂಗತ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಅಂಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾಣಿ ಅಂಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾಣಿ ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಹತ್ತು ಬಾನ್ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ದೇವಾನಿ ಭರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. जेजू कमी आपयलें खंडीत जावनी आमच्या थंय तो आयला. फाटल्या दिसांनी ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां, आपल्या आशिर्वादांनी नेटयलां, देण्यांनी आमकां भरलां. सबार जाणांक ताणें आमकां उपकार केल्यात.
जावंक पुरो आमच्या मदल्या सबार जणांच्या मोतीक ताणें बरो उजवाड दिला. जावंक पुरो सबार जाणांक शांती समाधान फाटल्या दिसांनी फाटल्या हप्त्यान ताणें फावो केलां. सबारांची चिंतलेलीं स्वप्नां समेत जारी जाल्यांत आसयेत. सबारांच्या भुरग्यांक तुमकां शिकोवंक कंडी जावन मोतीक उजवाड ताणें दिला. परिक्षे वेळार मोत उजवाडावन बऱ्या रितीन परिक्षा करूंक ह्या परिक्षेंत बरोवंक तुमकां ताणें संगात दिला. सबार जाणांक तुमकां भुरग्यांचें देणें लाभलां आसयेत. सबार जाणांक तुमकां जिणयेक संगात शांती समाधान ताणें दिलें आसयेत. ह्या दिसांनी सबार जाणांच्या घरांनी जावंक आसच्या कार्यांक तयाराय करूंक ताणें तुमकां जाय आसचें सर्व संगात दिला आसयेत. देखून आमच्या सुमयांक आमी अर्गां दिवंक जाय. कित्याक अर्गां होगलाप आमी दिता आसतना आमीच शांती जोडटा. अर्गां होगलाप सुमयांक आमी दिता आसतना आमकां तो कुरपेन भरता, आमकां तो शक्तिवंत करता. 10 जाणां कोडकारांक ताणें बरें केल्लें. 10 जाणां कोडकारांक ताणें बरें केल्लें. फकत एकलो मात फाटीं आयलो सुमयांक अर्गां होगलाप दिवंक. आमी जाणां धाकटुलें भुरगें एक चॉकलेट तुवें दिलें जाल्यार कितलें बरें कन्न थोंड उक्तें थँक्यू म्हणटा. आमकां ह्या आमच्या सुमयान कितलेशे उपकार केल्यात ल्हान तावन आज पर्यंत. दयेकन बसून आमच्या सुमयांक अर्गां होगलाप आमी दिता आसतना तुमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू म्हणा. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. व्हडल्यान म्हणा जाय. परत्यान म्हणया. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. हो मागण्याचो वेळ आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. हांव चुकून पडल्यारय म्हजो तुवें मोग केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. बरी जिणी जियोंक तुवें म्हाका आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. दिसपट्टो ग्रास बरें खाण तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हज्या मोतीक तुवें समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. हेरान तावन म्हाका गरज आसता आसतना कुरपा आनी सहकार तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हजो बरो गवळी जावन म्हजी राखण तुवें केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. प्रत्येक रितीन ह्या भगेवंत हप्त्यांत ह्या हाच्याकी पयलें कुमसारीच्या सक्रामेंतान तवळ तुवें म्हजीं पातकां बक्षिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. दीस आनी रात म्हणले बरी म्हजी आनी म्हज्या कुटुंबाची तुवें राखण केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हाका गडगड्या जगलांतलें वाऱ्या वादळांतलें कश्ट वरांतलें विखाळ जिवदळीच्या तोंडांतलें समेत तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. Ogla pita Jesu, ogla pita Jesu, ogla pita Jesu, mogla korsa. Ogla pita Jesu, ogla pita Jesu, ogla pita Jesu korsa. आमचे उले आमी मुखार शिरता आसतना तुमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू म्हणा. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हाका सर्व अवघडांतल्यान तुवें राखल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. कुटुंबाच्या सांद्यांक तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. कुटुंबान म्हज्या माया मोग एकवट तुवें आसा केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हज्या कुटुंबांत आसच्या सर्व शांती समाधाना एकवटा खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हज्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक तुवें शिकोवंक बरी मोद दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. ह्या प्राचिताच्या काळार वायट सवयांत हांव तुवें म्हाका पयस दवरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. प्राचिताच्या काळार सडील जिणयेंत हांव म्हाका तुवें पयस दवरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें म्हाका सर्व रितीची कुमक दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. दिसपट्टो ग्रास जोडूंक काम तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हजें कुटाम बरें
बऱ्या रितीन चलोन व्हरूंक तुजो आदार तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू मारेकार पिडे शिडे थावन तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू हांव अर्गां दिता हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू अर्गां दिता जेसू मोठा कोणचा अर्गां दिता जेसू अर्गां दिता जेसू अर्गां दिता जेसू कोणचा अर्गां दिता अर्गां दिता जेसू अर्गां दिता जेसू अर्गां दिता जेसू मोठा कोणचा अर्गां दिता जेसू अर्गां दिता जेसू अर्गां दिता जेसू कोणचा फाटल्या वर्सांनी आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजीन जाल्ल्या सर बरेपणा पासून अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू आमच्या वाड्यांत बरो संबंध सहकार दवरूंक तुवें फाव केल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू आमकां बरे गुरकार गुरकारनी फिरगज गवळीक मंडळी उपाध्यक्ष तुवें फाव केल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू तांचे तावन आमच्या घरांक आमच्या कुटुंबाक जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू आमच्या फिरगजीन जाल्ल्या सर लौकीक आनी आत्मीक बरेपणा खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू हांवें चिंतल्ल्या कामांनी म्हाका तुवें यशस्वी दिल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू मिसाचें पवित्र बलिदान आनी हेर आत्मीक संगतीतावन आमकां तुजी लागशिल्ल्यान वळख आनी सांगातास मोग जाणां जावंक फाव केल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू आमच्या फिरगजीच्या याजक बापा रेक्टर बापा आनी सांगातास सहायक याजक आनी सांगातास दियाकोना पासून अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू अर्गां सोमिया ताळयो भेटू म्हणया अर्गां तुका कनिया अर्गां तुका आत्मा आनी सत्सा परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्या तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू आमच्या युवक युवतींक बरें काम तुवें फाव केल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू बरी आवय बापाय तुवें आमकां फाव केल्ल्या खातीर ओगळा तुका सुम्या जिसू भाव भयणी सांगाता आमकां कुटाम तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू आमच्या याजकांक धर्मिकांक बऱ्या भलायकेन तुवें सांबाळिल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू बरे शिक्षक शिक्षकी ल्हान तावन आज पर्यंत तुवें म्हाका फाव केल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू आमकां उदार मनाचें जावंक तुवें फाव केल्ल्या खातीर अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू पवित्र आत्म्याची ससाई सदांच आमचेर तुवें वतल्या देखून अर्गाणी ओगळा तुका सुम्या जिसू अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका कनिया अर्गां तुका आत्मा आनी सत्सा तुमची जबाब जावन दी म्हाका तूं जाय जेजू म्हण म्हाका तूं जाय जिसू या पवित्र वेळा म्हाका तूं जाय जिसू हांव न्हिदोन आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव सकाळीं उठतना म्हाका तूं जाय जिसू सकाळींची मागणी हांव म्हणटाना म्हाका तूं जाय जिसू भुरग्यांक इस्कोलाक तयाराय करतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव पैनार आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव घरा वा ऑफिसान काम करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू जिसू कुटुंबाजिनी हांव जियोन आसतना म्हाका तूं जाय जिसू
जिसू भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हेरांक हांव बरें करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव मागणें करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू सेस समऱ्या सांगाता उलोवन आसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हेरांची उतरां म्हाका दुखतना म्हाका तूं जाय जिसू म्हज्याच मनशांनी म्हाका घात करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हेरां म्हजी नकलां करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हेरां म्हजें नांव पाड करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांवें करिनातलें सर्व हांवेंच केलां म्हणून म्हजेर फटफिर्याद मांडटा आसतना म्हाका तूं जाय जिसू इश्ट इश्टीन यो म्हाका सोंड घालता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू म्हजेच मनीस म्हाका मोस करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हेरां म्हाका दुर्सत आसतना म्हाका तूं जाय जिसू म्हज्या विशांत हेरांक खबरो करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू म्हज्याच मोगाच्यांक हांव नाका जाल्लो जाता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव टीव्ही पळोवन आसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव कंप्युटर वा हेर गेम्स खेळून आसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव म्हज्या फ्रेंड्सां सांगाता वेळ पसार करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू भुरगीं म्हाका ख्यार करीन येतलेल्या वेळार म्हाका तूं जाय जिसू म्हज्या खंत बेजारायेच्या वेळार म्हाका तूं जाय जिसू कामा वरवीं हप्त्या मदें बिझी आसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हेरां म्हाका जोर करता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू कोणी म्हाका होगळची नातलेल्या वेळार म्हाका तूं जाय जिसू हेरांक हांव नाका जाता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर हांव वावंट काड नासता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू म्हजेंच घर करूंक हांव सोपणेवन आसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू कामाच्या सोदनेर इंटरव्यूवाक हांव वेता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू परीक्षेक हांव शिकता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू आवय बापाय भाव भयणी सांगाता जियोवन आसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव मोगार आसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव रागार जाता न्हय म्हाका तूं जाय जिसू हांव एकसुरो आसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव संतुश्ट जाता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू म्हाका एका वयर एक कश्ट येता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू जियोवचेंच नाका म्हणून म्हाका भोगतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव पातकान पडच्या वेळार म्हाका तूं जाय जिसू म्हाका भेन दिसता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू अनवरान संपडटा आसतना म्हाका तूं जाय जिसू तुजी खुशी कर जियोवंक कश्ट मारता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू तुजें उतर पाळचें कित्याक म्हणून भोगता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू हांव म्हजीच खुशी करतना म्हाका तूं जाय जिसू स्ವಂತ फायदो चिंतून स्वार्थी जाता आसतना म्हाका तूं जाय जिसू म्हज्या जिवनाच्या हर एका घडये म्हाका तूं जाय जिसू सुखान दुखान म्हाका तूं तूं जाय जाय जेजू. जिसू शांती अशांतेन म्हाका तूं जाय जिसू खंत बेजारायेन म्हाका तूं जाय जिसू बेसांवां शिरापान म्हाका तूं जाय जिसू कश्टा दुखान म्हाका तूं जाय जिसू मोगान तशेंच रागान म्हाका तूं जाय जिसू कुरपेन तशेंच फातकान म्हाका तूं जाय जिसू सहकार तशें असहकारान म्हाका तूं जाय जिसू 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 राया सोरा जिसू जिसू तो माता जिसू जिसू राया सोरा जिसू तो माता जिसू तळयो पेटून जिसू जिसू राया सोरा जिसू जिसू तो माता जिसू जिसू राया सोरा जिसू तो माता मोचे तय आसा तुझे तय आसा सर्वांची येता जिसू 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 राया सोरा जिसू जिसू तो माता जिसू जिसू राया सोरा जिसू तो माता दायकन बसया आनी थोडो वेळ आमच्या जिविताचो थोडो इल्लोसो नियाळकन अंतस्करणाची जडतीकन पळोवया. प्राचीत काळ 40 दिसांचो
आमकां करेजमाचो काळ देवान फोव केल्लो. लागीं 37-38 डेज जावन आयले. आज थोडो इल्लोसो नियाळकन पळोवया. आमकां ह्या करेजमाच्या काळार सांगलें कितलें आमी जियेल्या आनी की 3-4 दीस आमच्या फुडें आसात. खंडीत जावन मोन केल्यार हो करेजमाच्या काळान जर तर आमी कितेंय करूंक चुकल्या जाल्यार तें परत करूंक आमकां साध्य जातलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हात तूं वैरेनान कोणाचेय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सिंजीच्या बुधवारा सिंज आमच्या माथ्यार घाल्ल्या वेळार एक उतर सांगलें. कितें उतर सांगलें? रिमेंबर, उडास दवर मनशा, तूं जावन आसाय. सांगूंक गुत्तू नाका पळय, सांगूंक गुत्तू नाका. उडास दवर मनशा, तूं जावन आसाय धूळ. तूं जावन आसाय धूळ. आनी धुळीक तूं पाटी वेसो आसाय, धुळीक तूं पाटी वेची आसाय. देखून ही कूड तितली गरजेची न्हय. कूड जाय पूण तितली गरजेची न्हय. आत्मो सडीत गरजेचो. आत्मो साल्वार जावची कामां ह्या प्राचीत काळार करूंक आमकां उलो दिल्लो. सिंजीच्या बुधवारा आमच्या माथ्यार सिंज घालता आसतना कितलीं आत्मो साल्वार करचीं कामां हांवें आनी तुवें ह्या प्राचीत काळार केल्या. एक घडी बसले कडेच नियाळकन पळोवचें. इल्लेशें अंतस्करणाची झडती करची आनी सांगचें कूड तितली गरजेची न्हय. कुडच्याच विशयान चिंतून भोवल्यांगी ह्या आत्मो साल्वार करचीं कामां. कित्याक आत्मो नाश जायना, कूड नाश जावची आसा. कूड आसा पळया, धुळीक एक दीस सारें जातली. पूण आमचो आत्मो सर्गींच्या राजाक वेसो आसा, तो नाश जायना. साल्वार करचीं कामां आत्मो करूंक आमकां उलो दिल्लो सिंजीच्या बुधवारा. कितलें ह्या प्राचीत काळार 38 दिसांनी आमी केल्या. दुसरें जावन आमकां आनी एक जागवणी त्याच दिसा दिल्ली. रिपेंट न्ही. पाताक वळखून काणगे, पाताक वळखून काणगे, बापाच्या घरा पाटी ये. कित्याक प्राचीत काळ तुका आपयते आसा. वेचीक पुताची देख काणगे. पुरो दुकरां सांगाता लोळुल्लें, पुरो थंयसर सांगोक नासलें. आतां पाटी ये, बाप तुका आपयते आसा. बापाच्या घरा पाटी ये, पाताक वळखून काणगे. कितलींशीं जाणां आमी कुमसार जाल्या. प्राचीत काळार अवकाश आसलो आमकां कुमसार जावं. आमी जाल्या उंगी. एक घडी अंतस्करणाची झडती करून पळोवया. एक अवकाश खंडीत जावन आनी आजुनी आमकां आसा. आज फाल्यां परवां जर तर आमी मौन करता जाल्यार एक सुटावें कुमसार हांवें आनी तुवें जावं येता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांगतास बदलावण हाडूंक तुमकां सांगलें सिंजीच्या बुधवारा. पयलें जावन मागण्यांत आमचो संबंद देवा बापा थंय वाडोवंक. देवा बापा थंय तुजो संबंद कसो आसा जाय तसो आसा गी. या आपलेंपण आसा गी देवा बापा थंय तुज्या संबंदान. देवा बापाचो मोग करूंक तूं जाणा जालाय गी. या देव बाप तुका एक स्पेर टायरा बरी जाला. काराचेर स्पेर टायर आसता पळयलां न्हू. पळोवना गी. स्टेपनी म्हणून एक आसता काराचेर. या आजकाल खंयच्याचेर पुरा पाटल्यांनी एक व्हडलें टायर उमकळयतात. काल्याक तें टायर आसता. लॉरियेचेर तुमी पळयलां आसतलें. व्हडल्या लॉरियेचेर एक या 2 म्हणी अशें 3 टायरां आसतात. स्पेर टायर. कित्या खातीर आसचें स्पेर टायर? कित्या खातीर स्पेर टायर आसचें? कित्याक म्हळ्यार मेन टायर पंक्चर जालें जाल्यार स्पेर टायराचो उपयोग करीचे म्हूण सांगून. वय की न्ही? कोणी म्हणी स्पेर टायरा भशेन चिंता ते? कोणी चिंतिना. मेन टायर पंक्चर जायचे त्या दाळा मात्र स्पेर टायराचो स्टेपनी उडास येवचो. आमच्याय जिवितांत देव तसोच जाला गी. स्पेर टायरा बरी. त्या दाळा गरज आसा त्या दाळा धांवन येवचें, मागणें करचें. ना जाल्यार तसो उडाचच ना. स्पेर टायर बरी.
आमकां कांय कश्ट आयले कांय इल्लें खंत बेजाराय आयली देवा लागीं धांवन आयल्या ना जाल्यार तसो उडाचत ना असो देवाचो तूं मोग करना सायगी इल्लोसो निर्धार इल्लोसो जट्टीकन पळोवनसो वेळ वो बायबल आमी वाचूंक जाय कितलेशे जाणांचो बायबल एक पावटी म्हणी वाचून जाला कंप्लीट बायबल फस्ट तावन लास्ट पेज पर्यंत आमेन म्हणलो शब्द पर्यंत आपले 4-5 जाणां मात्र एक सवाल निट्टी सारुंगी वाचप बरोवप येतेल्यांक वाचूंक बरोवंक येतेल्यांक एक सवाल निट्टी सारुंगी मरच्या पयलें जायत गी एक पावटी म्हणी वाचून मरच्या पयलें एक पावटी म्हणी जर तर हांव म्हजो बायबलच वाचूं ना एक पावटी तर केदाळ हांवें देवाचो मोग जाणा जावचें देव बापा थंय तुजो संबंद वाडा जाय देवा बापा थंय तुजें आपलेंपण वाडा जाय ना जाल्यार तूं म्हणटलो आदामानी येवेक त्या दीस आड भरलेलें फळ केल्ल्या खातीर भुमी वायकुटांत ताणें भायर घालें त्या दीस मैजेन बेतकाटी 2 पोटी मारली त्या फातराक आनी देखून बसायल्लो गांवून तुका पळोवंक ना म्हणलें खंयगी हांगागी इल्लेशें पवित्र पुस्तकांतलें हेणेचें तेणेचें इल्लेशें एक पॅसेजीस एक पॅसेज कारण तूं म्हणटली देव बाप सुखी सोदून काडचो बक्षणें दिनातलो मरण दटचो अशें म्हणून तूं म्हणूंक साद आसा स्पॅर टायरां बरी सबारपुटीन तो तुका जावंक साद आसा थोड्या जाणांक बरें बरें दिलें जाल्यार मात्र देव जाय जिवितांत संतोशूच आसा देव जाय दूख आयलें तो नाका मागीर आमी हेणें तेणें जावचें अशें म्हणी जालां की सांता क्लॉज थोड्या जाणांक देव बाप जावंक पुरो इल्लेशें आमच्याच अंतस्करणाची आमी जट्टीकन पळोवची बरी सांगत आस सुमी जेजू तुज्या मोगांत आनी म्हज्या मोगांत पिसो जाला ही इज इन मॅडली लव विथ यू तो तुज्या मोगांत इतलो पिकला पूण तुका कळीत आसाय तो तुज्या मोगांत पिसो जाला या इज इन मॅडली लव विथ यू म्हूण सांगून तुका कळीत आसाय ना तुका खंयगी एका संगतीचेर खंयच्यागी एका वस्तूचेर खंयच्यागी एका धारावाहिकाचेर मोबायलाचेर इंटरनेटाचेर एका व्यक्तीचेर तुजें मोत खंयगी केंद्रीकृत जालां आसयत आनी इतलें केंद्रीकृत जालां की जेजून सांगचें आय लव यू आयकना हांव तुजो मोग करतां म्हणचें एक उतर मात्र आमकां आयकना सगळ्यांनी सांगचें हांव तुजो मोग करतां तें उतर आयकता पूण सोमयान जेजून म्हणचें तें उतर आयकना तुजो हांव मोग करतां हें गीत आमी गायत आसतना सांगया आमच्या सोमयाक हांव तुजो मस्त मोग करतां जेजू तुजो हांव मोग करतां तुजो हांव मोग करतां जेजू तुजो हांव मोग करतां आतांनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचोना तुका हांव वर्गां दितां जेजू तुका हांव वर्गां दितां आतांनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचोना
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka sumyan Obrigado Jesu. por sumyan Jesus. Oglap tuka sumyan Jesu. Obrigado por sumyan Jesus. Stuti tuka sumyan Jesu. Tudo por sumyan Jai Jesus. jai tuka sumyan Jai Jesu. jai por sumyan Jesus. Haragan tuka sumyan Jesu. Obrigado por sumyan Jesus. Hallelujah. 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 दयकन बस जेजू आमचो मस्त मोग करता आनी आमी तसो मोग करूंक जाय तुजो हांव मोग करता म्हणून आमी ताका सांगलें. दोळे दांपून मागणें करतात गे तुमी? दोळे दांपून मागणें करतात गे? करतात गी ना? तुमी उलयतनात. दोळे दांपून मागणें करतात गी? दोळे दांपून मागणें करी जाय. मस्त आमी सकाळीं सांजेची मागणी दोळे उक्ते दवरून जावंक पुरो अशें वाचून आमी करता. दोळे दांपून जेजू सांगता हांवें आनी तुवें 10 मिनटां तरी दिसाची बसूंकूच जाय. कितलें उणें म्हळ्यार 10 मिनटां. चिंत्या सकाळीं उठिल्ल्या वेळार सोमयान जेजूक अर्घां दिवंक हांवें काळजा मनांत तावन ताचे लागीं दोळे दांपून उलोवचें. काळजा मनांत तावन हांवें सोमया कडेन उलोवचें. तें बारीक गरजेचें. 10 मिनटां तरी सोमयाक ह्या प्राचीत काळार हांवें 10 मिनटां तरी दिल्यान की सकाळीं 10 मिनटां न्हिदोंक वेच्या पयलें बेड्डार बसून हांवें म्हणलें एक संगत देवाचें उतर हांवें वाचलां गी. एक पावटी म्हजो सगळो बायबल, म्हजो बायबल, आमचो बायबल न्ही, म्हजो बायबल. घरा तुमी आमचें उस्तर घालतात गी? ना न्ही. तर आमचो बायबल आसा गी या म्हजो बायबल आसा घरान? सगळ्यांक आमकां आसचो घरा एक बायबल मात्र आनी हो आमचो बायबल जाला. ना, म्हजो बायबल जाय जाय. कशें म्हजे कडेन एक म्हजें उस्तर आसता, म्हजें उस्तर मात्र हांव घालतां, तशें म्हजो बायबल हांवें आसा जाय तो वाचून 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 पूर्ण 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 जाय जाय. थोड्या घरांनी आमी गेल्यार गर्बेजमेंताक गेल्ल्या वेळार बायबल दिताय गी म्हणून सांगलें जाल्यार फ्रेशान दितात. फ्रेश म्हळ्यार फ्रेश, आपडून समेत, कोणी एक पावटी वाचून समेत तसो दवरला. बरो करून सोबीता काण गेल्ले बरीत दवरला. तो काण गेल्ले बरी दवरूंक वाचून 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 तुजे हात लागून लागून मेळो मेळो जायचे तितलें तुवें वाची जाय, तितलो तुवें काडी जाय. थोड्यांच्या घरांत थोड्यांचे बायबल पळय जाय, तातूंत रेशन कार्डय आसा, आधार कार्डय आसा, ATM कार्डय आसा आनी पुराय तातूंत दवरलां. आनी थोड्या जाणांनी म्हणचें कोणी आपूण नात फादर, भुरगीं आपूण नात, देखून कांय प्रॉब्लेम ना, देखून तांणी दवरचें गे. आमचें बायबल अहल्याक आमी उपयोग करता गी. म्हजो बायबल वाचून 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 हांवें देवाचो मोग नियाळ केला. ह्या प्राचीत काळार कितलो अवकाश सोमयान म्हाका दिल्लो सकाळीं सांजेर बायबल काणयोन वाचूंक. दुसरें जावन दोळे दांपून मागणें करी जाय म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. दोळे दांपून मागणें सकाळींची 10 ते 15 मिनटां दोळे दांपून मागणें करून हांवें करशिल्लें आमगी. सांजेर न्हिदोंक वेच्या पयलें सगळो दीस देवान फाव केल्लो. अर्घां दिवंक, होगळाप दिवंक, ह्या प्राचीत काळार इतलें बरें करून जियोंक, म्हज्या कश्टांत
जायचे सर रितीचो सांगात जोडूंक म्हाका एक अवकाश आशिल्लो दोळे धांपून मागणें हांवें केलां गी जेजू लागीं मागलां गी. आनी एक सत्य गजाल तुमकां सांगता, आतांत दोळे धांपून मागणें करी जाय, नाजाल्यार एक दीस दोळे धांपूंक आहात परमनंट, धांपूंक आहात की ना आसात. त्या दीस कोणे एकल्यान येवन दोळे आपले आमचे अशे बंद करीचे पडत. आतांत बरेकन दोळे धांपून आमी मागणें करता जाल्यार एक दीस सलीसायन आमचे दोळे धांपूंकी आदार जातले. देखून दोळे धांपून आमचें मागणें करया, दोळे धांपून आमचें काळजां मनां उक्तीं करून सुमया लागीं उलोवया. हांव तुजो मस्त मोग करता सुमया, तुजो मोग हांवें जाणा जावंक जाय, सुमयाचो मोग आमी जाणा जावंक जाय, देवाचो मोग आमी जाणा जावंक जाय. देवाचो मोग जावन आसा तो शर्ता विण, हर एकल्याचो आमचो शर्ता विण तो मोग करता मोगाचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हर एकल्याचो आमचो शर्ता विण अनकंडिशनल मोग करता आमचो सुमी, आमचो देव. ह्या आधुनीक संवसारार मनीस तुजो मोग करतात कित्या खातीर जाणाय? मनीस तुजो मोग करतात कित्या खातीर जाणाय? हांव सांगता, तुजें परफॉर्मन्स पळयतात, तुजे अचिवमेंट्स पळयतात, तुजी सबाय पळयतात, तुजे पयशे पळयतात, तुजे टॅलंट्स पळयतात. हें पुरो पळोवन मोग करतलीं धराळ आसात. पूण आमचो सोमी तूं कसोय आसूं तो तुजो मस्त मोग करता. तुजें परफॉर्मन्स पळोवन, तुजी एबिलिटी पळोवन, तुजी टॅलंट्स पळोवन, तुजी सबाय पळोवन, तुजे पयशे पळोवन तुजो मोग करचो सोमी न्ही. कसोय तूं आसूं तो तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केदाळो सोमी मेलो, केदाळो सोमी मेलो आमी बरें करनासल्या वेळार गी, आमचें परफॉर्मन्स पुरो बरें आसल्या वेळार गी ना. केदाळा क्रिस्त मेलो रोमाघरांक बरयल्ल्या पुस्तकांत 5वो अध्याय 6वी आनी 8वी वळ. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र थंयसर 5वो अध्याय 6वी आनी 8वी, 6वी तावन 8वी वळ आमी वाचता. केदाळा क्रिस्त मेलो, तो मेलो आमकां सकत नासलेल्या वेळार, वेन वी वर पावरलेस, आमकां सकत नासलेल्या वेळार तो मेलो. खोट्यां खातीर, आमचे खातीर तो मेलो. वेन वी वर अनगॉडली तो मेलो. आनी पातकी जावन आशिल्लें तेन्ना तो मेलो. न्हय, सक्कट बरें जावन आशिल्लें त्या वेळार आमचे खातीर कुर्सार मेलो आमचो सोमी. बगार आमकां सकत नासलेल्या वेळार आमी आमच्या खोट्या मनशां खातीर सांगात पातकी आमी आशिल्ले तेन्ना तो आमचे खातीर मेलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाक सक्कट कळीत आसा तुजें तें कितलें उणेपण आसा, तुजें तें कितलें मेळें आसा. देवा तें तुजी जिणी पाड जिणी तूं जियोन आसाय, कोटी जिणी जियोन आसाय, सगळें कळीत आसा. तरी तुजो तो मोग करता. हर एक तो जाणा तुजी जिणी, तुज्या जिवितांत कितलें मेळेंपण बरोवन आसा, कितली पाड कोटी जिणी तूं जियोन आसाय, हर एक कळीत आसुनी तो तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुका कळीत ना जावंक पुरो, तुका पडोनूच वचोंक ना जावंक पुरो. देवान सांगचें उतर, आय लव यू, हांव तुजो मोग करतां. तुका आयकच ना कारण तुजें मन खंय गी, खंयच्याचेर गी, खंयच्या गी एका वस्तूचेर गी तें उमकळोन आसा, तरी देव तुजो मस्त मोग करता. देव ताचो तुजो मोग ससना तावन ससना पर्यंत करता. पयलें जावन आमी सांगलें शर्ता विण तुजो तो मोग करता. आनी आतां दुसरें जावन हांव सांगतें आसा ससना तावन ससना पर्यंत तुजो मोग करता. थोडे फावटी आमी सांगता मोरा पर्यंत हांव तुजो मोग करता. सांगलां गे तुमी मस्त जाणांक, मोरा पर्यंत तुजो हांव मोग करता, आय लव यू फॉर एवर. सांगलां गी, पळयतात पिळी पिळी करून. सांगा म्हाका, सांगलां गी ना? सांगलां, साबार जाणांनी सांगलां आय लव यू फॉर एवर, मोरा पर्यंत तुजो मोग करता. हें पुरा सांगता आमी. पूण थोड्यात वर्सांनी, थोड्यात दिसांनी, थोड्यात हप्त्यांनी म्हणल्यार बरी आमचो मनशाचो मोग आमकां आमची बोगणांत बदलोवन वेतात, बोगणांत बदलतात. आमी केल्ल्या बसवणाची उडास समेत आसना. थोड्यांक काजारा पयलीं हें पुरा उतरां आय लव यू फॉर एवर, हीं पुरा उतरां पुरा येतात.
पूण काजार जाल्या उपरांत तांणी केल्ल्या बसवण्यांची तांची भग्नांत बदलतात, बसवण्यांचो उडास सुमेत आसना. कीर्तन 113 वोळ, कीर्तन 103 15वी वोळ थंयसर अशें सांगता. सर्वेस्परांक बियेतेल्यांत थंय सर्वेस्पराचो मोग तकता, सासणाच्या सासणाक ताचें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. परत्यान हांव सांगता, सर्वेस्पराक बियेतेल्यांत थंय सर्वेस्पराचो मोग तकता, सासणाक तावन सासणा पर्यंत आनी ताचें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. जर तर तूं सर्वेस्पराक भियोन चलताय तर ताचो मोग तुजे थंय बाळटलो आनी तो ताचें तारण मेळटलें तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान तुजो मोग करूंक ना म्हणली घडी ना, देवान तुजो मोग करूंक ना म्हणली घडी येवची ना. देवान येदोळ पर्यंत तुजो मोग करूंक ना म्हणली घडी ना, आनी सांगात आसा तुजो मोग करूंक ना म्हणली घडी येवची ना. एक गीत सोम्याच्या मोगाचें, देवाच्या मोगाचें आमी गावया. सडाणीस चिजतून सुजाई म्हाका, सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका, सडाणीस चिजतून सुजाई म्हाका, सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका, सडाणीस चिजतून सुजाई म्हाका, सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका, सडाणीस चिजतून सुजाय म्हाका, सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका. वंदन जेसू, वंदन तुका, वंदन जेसू, वंदन तुका, वंदन जेसू, वंदन तुका, वंदन जेसू, वंदन तुका. अर्गा जेसू, अर्गा तुका, अर्गा जेसू, अर्गा तुका, अर्गा जेसू, अर्गा तुका, अर्गा जेसू, अर्गा तुका. सडाणीस तुजी दया जाय म्हाका, सडाणीस तुजी काकूळ जाय म्हाका, सडाणीस तुजी दया जाय म्हाका, सडाणीस तुजी काकूळ जाय म्हाका. येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ, येसुवे ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ, येसुवे ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ. सडाणीस पवित्र जाय म्हाका, सडाणीस तुजी कृपा जाय म्हाका, सडाणीस पवित्र जाय म्हाका, सडाणीस तुजी कृपा जाय म्हाका, सडाणीस समाधान जाय म्हाका, सडाणीस तुजे मोक्षाणे जाय म्हाका, सडाणीस समाधान जाय म्हाका, सडाणीस तुजे मोक्षाणे जाय म्हाका. अर्गा जेसू, अर्गा तुका, अर्गा जेसू, अर्गा तुका, अर्गा जेसू, अर्गा जेसू, अर्गा तुका, अर्गा जेसू, अर्गा तुका.
Sosnikai, Serhanisa, Sosnikai Saimaka, Serhanisa, Todo Jiu Saimaka, Serhanisa, Sosnikai Saimaka, Serhanisa, Todo Jiu Saimaka. Hallelujah. Hallelujah, 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 दयकन बसया. येदोळ हांवें सांगलें देवाचो मोग शर्त विण. तो तुजें परफॉर्मन्स पळोवन, तुजी एबिलिटी पळोवन, तुजे टॅलंट्स पळोवन, तुजी सबाय पळोवन, तुजे पयशे पळोवन मोग करचो देव न्ही. तूं कसो आसाय तसो ताका तूं जाय. दुसरें जावन हांवें सांगलें तसो मोग सासना तावन सासना पर्यंत, एवरलास्टींग टू एवरलास्टींग. सासना तावन तुजो तो मोग करता. मनशांचो मोग तांणी केल्ली बसावणी ती पाळिनात. सबार म्हयन्यांनी, सबार वर्सांनी थोड्या जाणांची बगणांत बदलतात. पण देवाचो मोग तसो न्ही. ताणें तुजो मोग करूंक सुरू केला तुका तुज्या आवयच्या गर्भांत विणच्या आदीं, आनी सांगत आस तो तुजो मोग करतलो. सासनाक तूं देवा बापाचें मुखामळ नियाळोवंक पावताय ते दोळ पर्यंत. प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, हालेलुया. hallelujah. तिसरें जावन देवाचो मोग खंडीत सुकाना, कदींकच सुकाना. मनशांचो मोग सुकोन पडटा, पण देवाचो मोग खंडीत जावनी सुकाना. बेस्ट रिलेशनशीप, बेस्ट संबंध तुज्या जिवितांत तुवें बांदून हाडले तरी ते सुकोन पडटात, पण देवाचो मोग सुकोन पडना. थोडी म्हणूंक पुरो देवी सुकता फादर, देव तसो मोग करच्यान, आमचो मोग करच्यान तो सुकता आमी म्हणूंक पुरो. तोय आमकां सोण घालता. देव आमचो मोग करता तर आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक कित्याक मरण दंड आमचे तोंड पयस करता. देव आमचो मोग करता म्हणटाय न्ही, तर कित्याक आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक मरण दंड आमचे तोंड पयस तो करता. आमकां कित्याक एकसुरी करता. कित्याक थंयसर जम्मू काश्मीरा आनी सांगता श्रीलंका, UP, रशिया, युक्रेन असल्या गांवांनी एकामेकाची मांसां कित्याक लोक खाते आसा. जर तर देव आमचो मोग करता जाल्यार कित्याक इतले कश्ट, कित्याक इतले बेजाराय, जर तर देव आमचो मोग करता जाल्यार, अवघडांक कित्याक देव आमचो मोग करता जाल्यार. थंयसर इसाया प्रवादीचें पुस्तक 54ನೇ अध्याय 10वी ओळ. इसाया प्रवादी 54ನೇ अध्याय 10वी ओळ थंयसर बरयलां. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, दोंगर हालोंक धरतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींकच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींकच हालचो ना म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. एक पटी म्हणयांगे हातूबान पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत म्हणा. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, आनी दोंगर हालोंक लागतीत, आणि दोंगर हालूंक लागतीत. पूण म्हजो विश्वासी मोग, पूण म्हजो विश्वासी मोग, पूण म्हजो विश्वासी मोग पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. तुका केदींच सांडचो ना. तुका केदींच सांडचो ना. तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. दोंगर हालोंक धरतीत,
पर्वत समेत आपले स्थान सोडून वेतीत. माउंट एव्हरेस्ट तुम्ही ऐकालांगी ऐकाला, तो म्हणी पर्वत तसो स्थान सोडून दुसरे कडेन वचत. पूण म्हजो विश्वासी मोग म्हणटा स्वामी तुका केदिंगच सांडचो ना, तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. ही उतरां तुका सांगता. भिये नाका, हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका नांवान आपयलां. तूं म्हजोच, तूं उज्यांतल्यान तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे समें आसतलों. न्हंयतल्यान तूं वेशी जाल्यार तें तुका बुडोवचें ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तें तुका भस्म करचें ना म्हणटा स्वामी. इसाया प्रवादीचें ग्रंथ 43ನೇ अध्याय 1ನೇ वळ. थंयसर स्वामी सांगता, भिये नाका, हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका नांवान आपयलां. तूं म्हजोच, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे समें आसतलों. तूं न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार तें तुका बुडोवचें ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचोनाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देव कितें सांगता, न्हंयतल्यान तूं वेशी जाल्यार तें तुका बुडोवचें ना. हांगा लागशिल्ली न्हंय खंय आहा? लागशिल्ली न्हंय खंय आसा? म्हाका गोत्तू ना. हांगा कारकळाक लागीं खंय आसा? आज न्हंयत चलोवंक स्टार्ट करया गे. स्वामी म्हणटा न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार तें तुका बुडोवचें ना. आज इल्लो उजो घालचो, व्हडलो उजो घालचो आनी ताचें तावन चलोवंक सुरू करचें. सुरू करया गे. कित्याक हांगा म्हळां, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तें तुका भस्म करचें ना. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात म्हणून बरयलां. कितें बरयलां इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान 43ನೇ अध्याय 1ನೇ वळ. थंयसर कितें बरयलां? थंयसर देवान तुका कांय अनवरां येवची नात, कश्ट येवचे नात, अवघडां नात, मरणां येवची नात. हांव तुजो मोग करता न्ही, देखून तुका कम्फर्टेबल लायफ दिता, कांय प्रॉब्लेम ना, सुखी जिवीत तुजें, कश्टच नात, अवघडां नात, मरणां नात. देखून तुका बारी सिंपल लायफ दिता, बरें लायफ दिता, एन्जॉय करचें लायफ दिता. सांगलांगी सांगू ना, कालें सांगलां. अनवरां आयिल्ल्या वेळार, अकांत आयिल्ल्या वेळार, समस्या आयिल्ल्या वेळार, पयशांचो तत्वार तुका जाताना, पिडा शिडा तुका येता आसतना, खंत बेजाराय अक्लास तुका दोस्त आसतना, घरांत मरणां जाता आसतना हांव तुज्या सांगाता आसां म्हणून थंयसर सांगलां. ही सेज आय एम विथ यू. हें प्रयेनांत म्हूण सांगू ना. तुका कश्ट येता आसतना, तुका अनवरां येता आसतना, अवघडां मरणां जाता आसतना, खंत बेजारायन तूं आसता आसतना न्हंयतल्यान चलचे अनुभव तुका जातले, न्हंयतल्यान वेचे अनुभव तुका जातले. तरी खंयचीच कश्ट, खंयचेच अनवर, खंयचीच मरणां, कितेंय दूख तुका सोंसतें आसा तें तुका बुडोवचें नात म्हणटा स्वामी. सांगात आस, उज्यांतल्यान पाशार जाल्लो अनुभव तुका जातलो जिवीत तुजें जियोन आसता आसतना, कश्ट अनवरां येता आसतना, बेजाराय दोसता आसतना, कामांतल्यान काडटा आसतना, स्थिती बिगडटा आसतना, हें पुरो तुका भोगोवंक पुरो. उज्यांतल्यान गेल्ले अनुभव तुका जातले. त्या वेळार खंयचेच उज्याचे जिबो तुका भस्म करूंक शकचे नात म्हणटा स्वामी. अशें निंगी हांव तुजो मोग करता, देखून कम्फर्टेबल लायफ दिता, कांय प्रॉब्लेम नातलें जिवीत दिता अशें म्हणूंक ना. कितें म्हळां, कश्ट येवं दी, अनवर येवं दी, पिडा शिडा येवं दी, बेजाराय येवं दी, हांव तुजे सांगाता आसतलों. खंयचेच कश्ट, खंयचेच अनवर तुका बुडोवचें नात, खंयचेच अनवर उज्याचे जिबो कशें जावन तुका लासून सोडचें ना म्हणटा स्वामी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सांगातास, देव तुजो मोग करता आनी आमचोय मोग करता. चवथें जावन सांगा जाय जाल्लो विशय, तुजोय मोग करता वैयक्तीक जावन आनी सांगातास आमचोय तो मोग करता. आतां सबार जाणांनी म्हणचें, तो क्रिस्तांवाचो मोग करता, म्हजो एकल्याचो क्रिस्तांवाचो मोग करिना. हांव म्हळ्यार देवाक जायना, देखून म्हाका मात कश्ट, म्हाका मात्र अनवरां, म्हाका मात्र पिडा शिडा, आमच्याच घरांत पुरा पाड जावचें आनी एकल्याच्या घरांत पुरा बरेंत जावचें अशें आमी म्हणटा.
कित्याक तो तांचो मोग करता आमचो मोग करिना. म्हजो मोग तो करिना. पूण देव सांगता म्हजो मोग वैयक्तीक समेत आनी संघटीत समेत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. तो क्रिस्तावांचो मोग करता, म्हजो एकल्या क्रिस्तावाचो मोग करना म्हणून साबार जाणांक बोगलां जावयेत. आमचो मोग करता, म्हजो एकल्याचो मात मोग करिना. जिणेन कश्ट येता आसतना, स्थिती बिगडटा आसतना, कामांतलें काडटा आसतना, बायल भुरगीं आयकनातल्या वेळार, गोवान पियोन येवन गालाटो करता आसतना, चेडू भुरगीं आयकनातलेल्या वेळार, उजांतल्यान आवरांतल्यान वेचे अनुभव तुका जातले. आमी विचारचें आसा, देव आमचो मोग करता गी, त्या वेळार आमी विचारता. घरान कसलेंय प्रॉब्लेम जालें आमी दुरसोवचें देवाक. कितेंय प्रॉब्लेम जालें, जागर उदकायकान येवना, हेर कितेंय जालें, आमी दुरसोवचें कोणाक? आमच्या सुमयाक. तो क्रिस्तावांचो मोग करता, म्हजो एकल्याचो मात मोग करिना. देवाचो मोग वैयक्तीक समेत आनी संघटीत समेत. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की म्हणून बरयलां. सांगात आज क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो म्हळ्यार संघटीत मोगी तो करता. सांगात आज बरयलां पवित्र पुस्तकान, तो आमचो बापूय आनी आमी ताची भुरगीं. तो आमचो बापूय आनी आमी ताची भुरगीं म्हणटा आसतना आमी हर एकलीं ताची भुरगीं जावन आसा. हर एका भुरग्याक तो जाणा. तो आमकां नांवान आपयता. हर एकल्याचें नांव ताणें ताच्या हाताच्या ताळव्यार बरोवन दवरलां. अशें पळयल्यार सुनील दिसता, अशें पळयल्यार जॉन दिसता, अशें पळयल्यार जेसिंता दिसता, अशें पळयता आसतना मार्गरेट दिसता, थंयसर फ्रांसीस दिसता. हर एकल्याची नांवां आमच्या सुमयान ताच्या हाताच्या देवान ताच्या हाताच्या ताळव्याचेर बरोवन दवरलां. सांगात आस आमच्या माथ्याचे केंस लेगून ताणें मेजून दवरल्यात. मेजून जातात की आमच्या माथ्याचे केंस? जाता ते पुरो जडल्यात जाल्यारय जाता ते? जायना. प्रयत्न करा, जाता जाल्यार एक दोन स्टार्ट करा मेजूंक. जायना. पूण सोमयाक आमच्या माथ्याचे केंस कितले आसात म्हणून लेख आसा, तितलो तुजो तो मोग करता. नांवान तो आमकां आपयता. आमच्या माथ्याचे केंस लेगून ताणें लेखन दवरल्यात. संघटीत मोग करन, तुजे एकल्याचो मोग करनासतना रावचो देव न्ही, तुजोय तो मस्त मोग करता. सगळ्यांचें बरेंपण म्हूण सांगू न्हू, तुजें एकल्याचें बरेंपण पळयनातलो देव आमचो न्ही, तुजें बरेंपणूय तो पळयता. सगळें रान म्हजें, रान सगळें म्हजें, वो तो एक रूख म्हजो न्ही म्हणसो देव आमचो न्ही. तें राणय म्हजें, सक्कट त्या रानांतलो तो रूखय म्हजो म्हणसो जावन आसा आमचो सुमी. हर एका रुखाची ताका वळख आसा, हर एका रुखाची ताका गरज आसा, हर एका रूख झाडाक आमचो देव पोसता. गॉड लव्स ईच वन ऑफ अस, बट ही लव्स मी एज इफ आय एम अलोन इन दीस वर्ल्ड. हांव एकलोंत ह्या संवसारांत आसा म्हणल्यार बरी, सोमी म्हजो मोग करता, आमचोय मोग करता, म्हजो मोग खंडीत जावंक करता. जर आमी जाणा आसल्यान जाल्यार दिंबयेर पडोन आमी म्हणटे हांव कोणना. इफ आय हॅड ओनली नोन, म्हाका पयलें कळीत आसलें जाल्यार देव म्हजो इतलो मोग करता, शर्ता बीन मोग करता, सासणांतावन सासणा पर्यंत मोग करता, एक घडी समेत साणी नासतना म्हजो मोग करता, आनी संघटीत आनी वैयक्तीक रितीन तो म्हजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव अब्रामाचो हें गीत आमी आतां गायतले. हांव उबें रावचें व्हडल्यान संतोशान, तोच देव जावन आसा म्हजो आनी तुजो म्हणून इल्लेशें एक्शन करून समेत आमी गावचें जावन आसा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळा संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळा संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. तळयो पेटोवन पुट्यान. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळा संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळा संसाराचो. तो देव
देव म्हजो आनी तुजो दाखोवन तो देव म्हजो आनी तुजो ताळयो ताळयो काय आयकना उठल्यान व्हेरी गुड सोडून दिल्ली इस्रायेला आमदाय दिता पत्ती मुशा सोडून दिली इस्रायेला आमदाय दिता पत्ती मुशा स्तुती करूया सर्वेश्वरा करूया धन्य देवा स्तुती करूया सर्वेश्वरा करूया धन्य देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळा संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो याकोबाचो सगळा संसाराचो ओ देव म्हजो आनी तुजो ओ देव म्हजो आनी तुजो रुसलो देव आमकां पोसला पोसो देव आमकां रक्षा रुसलो देव आमकां पोसला पोसो देव आमकां रक्षा स्तुती करूया सर्वेश्वरा करूया धन्य देवा स्तुती करूया सर्वेश्वरा करूया देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो ओ देव म्हजो आनी तुजो ओ देव म्हजो आनी तुजो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो वडल्यान एक कोटी ताळयो पेट्यांनी आमच्या सुमयाक वर्तो जसो मोग आमच्या सुमेस्तांचेर हांवें सांगलें शर्त विण तो तुजो मोग करता अनकंडिशनल लव दुसरें जावन सासना तावन सासना पर्यांत एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग हिज लव नेवर फेल्स कधीच सुकनातलो मोग आनी वैयक्तीक तशें संघटीत आमचो मोग करता हे आमच्या सुमया लागीं आमची सगळीं ते सांवां आनी आतां भेटोवन दिवया प्रत्येक रितीन मागया आमच्या पापा सायबा पासत एक घडी बर हे आमच्या पापा सायबाचें मुखामळ आमच्या मोती खाडयां युक्रेनांत आनी रशियान थंयसर तांच्या मोदगात जावच्या त्या झगडें थांबोवच्या खातीर निवोवच्या खातीर कितली वावट आमचो पापा सायबी काडून आसा प्रत्येक रितीन सगळ्या संवसारार आमी मागणी करून ताच्या उल्याक पाळो दिवन उपास करून समेत आमी
संवसारांत जावचें हें जगणें रावा जाय म्हणून मागून आसा प्रत्येक रितीन साक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आज हो पापाल इरादो आमी मुखार दवरून मागया. देवा, ह्या संवसारांत हांव हें जगणें पयस कर, शांती समाधान रशिया युक्रेनांत पयलें आनी आमी समेस्ता मदें रास करून दी म्हणून मागया. सांगातास मागया आमच्या बेसायबां पासत, बेसायब जेराल्ड आयजक लोबो हे आमच्या बेसायबा पासत आमी मागया. गवळीक वावर ते करनासात, प्रत्येक रितीन उठपी दियेसीजीन भोवसल्या रितीन देवाची वळख तांणी दिशें आनी ह्या मारिफात सुमेस्तांक एक गवळी कशें जावन तांच्या हिंडाक तांणी राखून उरयशें आमी मागया. तुमच्या फिरगजीच्या याजका पासत पाप आल्बाना पासत मागा. वरती जबाबदारी तांची आत्तूरच्या ह्या बसिलिका सान लॉरेन्साक समर्पिल्ल्या बसिलिकान तांकां आसा. सबार जबाबदाऱ्यो, सबार राटावळी, सबार रितीची अनवरां कश्ट तांकां आसात. सबार संगती तांणी नीव रावंक समेत आसात आनी अशें आसता आसतना प्रत्येक रितीची सकत तुमचेर, फिरगजगारांचेर, सांगातास तुमच्या विगार बापांचेर प्रत्येक रितीन मागा. हांगासर आसच्या वस्ती याजकांचेर, दियाकोनांचेर प्रत्येक रितीन देवा बापाची काकूळ तूं मागा, बेसांवां मागा. तुमच्याच घरांत आसच्या तुमच्या वडिलां पासत मागा, प्रायवंतां पासत मागा. बरी भलायकी तांकां लाभोवंक मागा. एक बापूय आवय जावन तुमचें कुटाम तुमी बऱ्या रितीन सांबाळून उरूंकचे खातीर मागा. तुमच्या भुरग्यां बाळांचो सक्कणसो उडास काण ह्या साक्रामेंता मुखारान तांकां दवरा आनी मागा. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मागा. युवकांक बरें काम मेळोवंक मागा. प्रत्येक रितीन ह्या भाग्यवंत हप्त्यान फाल्यां परवां आनी ताच्या परवां हालेलुया शनिवारा पर्यंत वर्त्या भक्तीक रितीन आमी पात्र घेवन आनी ह्या मारिफात जिनी बदलाप जोडूंक आमी मागया. आमच्या कुटुंबा पासत मागया. प्रत्येक रितीन साक्रामेंताचें बेसांव येजय आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या कुटुंबाक सुमयाक समर्पिया. आमची सर सपनां सुमयाक समर्पिया. आमची सर रितीची आशा आकांक्षा सुमयाक समर्पिया. कितेंय बिझनेस तुमी सुरवात करूंक आशेतात तर सुमयाक तें समर्पिया. जावंक पुरो बोरवेल कोणूंक चिंतात, ह्या दिसांनी बांयो कोणतात, बोरवेलां कोणतात, कितेंय तुमच्या मतीन प्लॅन्स आसात, ह्या सबार जाणां तुमी खाजर जावची आसात, सैरीक सोदून आसात जावे त्या सोदल्या आनी थोड्या दिसांनी खाजरां चे सिजन सुरू जाता. प्रत्येक रितीन तुमी करच्या प्रिपरेशन्सांचेर, तयारेचेर देवाचें बेसांव मागा. हर एक संगत कितें तुमकां दोसता, तुमचे पिडा शिडा हर एक सोमयाक समर्पिया. सोमयान आपूण कितल्या जाणांक गूण केला तो सोमी धाकटेरांनी करूंक सकनातलें समेत हो सोमी करूंक शकता. पातयेन बावाट्टान आमी जर तर ताचे लागीं आमचे कश्ट सांगता, आमचे पिडा शिडा सांगता, तकलेची पिडा जावंक पुरो, आमच्या कुडीची पिडा जावंक पुरो, या आत्मीक रितीन आमी कश्टून आसा तर ती पिडा जावंक पुरो. हर एक सोमया मुखार दवरया. म्हाका आपड जेजू, म्हाका गूण कर जेजू, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव, असल्या उतरांनी आमी मागया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव, म्हाका जाय अशी भलायकी दी. हे देवडा साक्रामेंताक हें गीत आमी गायता आसतना प्रत्येक रितीन ताची बेसांवां आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सोंद्यांचेर आतां देवूंक आमी मागया. दयकंदी बी घाला. Lord,
देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. देव बरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भाव भयणो ह्या मिसाच्या बलिदानाक येवकार मागता. मिसां अर्गां बलिदान जावन भेटयतात. वॉल्टर डिसोजा कोटा मडांत्यार, आयरीन मिथुन डिसोजा कुंदापूर, वेरोनिका क्लेमेंट हैदराबाद, डॅविना अँड डॅरिन रफात हैदराबाद, जुलियाना मार्क डिमेलो शिर्मा, आविन मिनेजर शंकरपुरा, सुजान सिक्वेरा मैंगलोर, वायलेट मिस्किट बैंगलोर, मेरी लोबो अजेकार, मेरिल चेविटा लोबो अजेकार, विल्मा पिंटो कुद्री पदाव, अलेक्स पेरेरा चिकमंगलोर, जय मेरी शिवमोग्गा. आज पाऊनच्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करून भेटयता. रोजी डिसिल्वा चर्च येवडो बरो जल्म दिवस आमी मागता. तशेंच सारगांव जावन भेटयता. जेराल्ड कॅस्टेलनो आत्तूर, विक्रम अनिता निड्डोडी, नतालिया बर्बोजा मुडबेळ्ळे, जेस्विन मेलिंडेसा बेळमन तांचे इराद्या पासून माग्या. प्रत्येक तेसां पासून भेटयता. मेबल डिसोजा नाक्रे, सुजान सिक्वेरा मैंगलोर, राफेल रोशन नतालिया अल्मेडा तुमकूर, गॉडविन पिंटो मुकामार, फिलिप विल्सन आरोग्या मेरी बल्लारी, मेल्विन सोनिया डिसोजा शिरवा हांच्या इराद्या पासून आमा समेस्ताच्या इराद्या पासून माग्या. आयच्या जेवणाचे प्रायोजक जावन आसात आयजक वाज लोरेटो, अनिल विविटा वाज मुडबिद्रे, दीपक शांती डिसोजा मैंगलोर तांचे पासून तांच्या कुटुंबा पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसाव. ह्या बुधवाराच्या दिसा हांगासर सान लॉरेन्साचें नोवेन आयच्या दिसा आमी करून आसाव. आनी ह्या वेळार सक्रामेंताचें आराधन येदोळूस आमी केलां. प्राचिताची रीत आमी आदारल्या. आनी आतां देवाचें उतर आयकून घेवंक आमी तयार जावचे खातीर प्रार्थुया द्वारे आयच्या दिसाचें हें जमत प्रार्थन हांव करतां. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा देवा, आमच्या मोगाळ बापा,
आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बळ मोडलें. तुजे अगणीत जणवायेचे आनी मोगाचे येवजणे पसोवन आमी तुका दिनवासता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कर म्हणून आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगाडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आत्मानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका नीत करून दिता तो लगीनच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावो. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. तुझे बस देवा
राया तो एकलोस आमा पातक्यांची दया करताय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजक सरशी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमच्या अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसांत हांव ताका धन दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो फुगनातल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा शीस जेजू सरशी येवन म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीजे म्हूण तुजी खुशी जेजून ताका सांगलें शहरा भितर फालण्या मनशा सरशी वचा आनी ताका सांगा मिस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला हांव म्हज्या शिसां सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें सांज जातस आपल्या 12 शिसां सांगाता जेजू जेवणाक बसलो जेवणार आसतना तो म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पाराधीन करतलो शीस आकांतले आनी एक एकलोस हांव वेतो सुमया अशें विचारी लागलो ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें जाणें म्हजे सांगाता पलंगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशा पूत पराधीन जाता ताका हाय कटाकटा जल्मूंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें हांव तो मेस्त्री जेजून जाप दिली तुमचो तें सांगताय देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो युवजनांनो आनी थोड्या भुरग्यांनो आयच्या बुधवाराक कितें म्हणून आपयतात आयच्या बुधवाराक कितें म्हणून आपयतात फाल्यां निमाणो ब्रेस्तार पयली परवां निमाणो शुक्रार हालेलुया शेनवार आयच्या बुधवाराक कितें म्हणून आपयतात कोणी सांगू ना गुटमळ्याचो बुधवार म्हणटात आयच्या दिसाक गुटमळो स्पाय वेनसडे आयच्या दिसाक आपयतात गुटमळाचो बुधवार म्हणटात काल आज आनी फाल्यां जेजूच्या निमाण्या जेवणार घडिल्ल्या गणितां विशयांत आमी नियाळ करता काल आज आनी फाल्यां आनी कालच्या दिसा आमी जुदासा विशांती नियाळ ह्या उल्लेख थंयसर आसलो कालच्या दिसाच्या वाचपांती जुदासा विशांत उल्लेख आसलो तुमी पळयल्यार बरें करना मातेवा विशांत थंयसर थोडो इल्लोसो नियाळ खंडीत जावनी आसा वाचप आसा सुंकागार लेवी आनी परा आसा पेद्रू विशांती थोडो इल्लोसो नियाळ खंडीत जावन आसा पूण सडीत साबार पोवटी येवचो उल्लेख जावन आसा जुदासाचो पराधीन करूंक तो सुमयाक तयार जाला निमाण्या जेवणार तो बसून आसा
प्रधान याजकातावन येदोळूच रुपयाची 30 नाणी जुदासान काडून जाल्यान आतां विश्वासघातान तो पाराधीन करूंक फुडें सरते आसा. जेजूक दंड दिवचें कशें पुरा प्लॅन ताच्या मतीन उपाय ताच्या मतीन चलोवन ताचाच. जेजू हें सकट जाणा जुदासाच्या मतीन कितें घडटा आनी कितलीं रुपयाची नाणी ताणें येदोळूच मेजल्यांत 30 नाणी कितें पुरा प्लॅन करन आसा. सकट जेवणार बसून आसतना निमाणें जेवणाक तो बसून आसतना जेजू सर्व जाणा. जुदासाच्या मतीन कितें चलोवन आसा तें सर्व जेजू जाणा. निमाणें जेवणार जेजू आनी ताचे सीस आसता आसतना जेजू सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पाराधीन करतलो. आनी तो कोण म्हणून आमी बरें जाणाव, जुदास म्हणून आमी सांगता. जुदासा विशयांत जेजू येवच्या पयल्यांत उल्लेख केल्लो आसा परमेश्वरल्यान किर्तनांत. दाविदान थंयसर तसो उल्लेख केला. कीर्तन 41 वाक्य 9. कीर्तन 41:9 थंयसर अशें सांगलां, जाचेर हांव पातयो नासलो जाणें म्हजे सांगाता बसून उंडो खेळ्ळो, तो म्हजो विश्वासी देखून आसुनी म्हाका तो एक दीस खोट मारतलो. कीर्तनांत 41:9 थंयसर अशें बरयलां. सांगातास जुवंस एवंजेल 6 अध्याय थंयसर जिविताच्या उंड्या विशयान सांग. हांव जावन आसा जिविताचो उंडो म्हणून सोमयान सांगलें. आनी त्या वेळार साबार जाण सतमानूंक लागले, साबार जाण सोडणी गेले. आनी ह्या वेळार जेजून एक सवाल केल्लें आसा, तुमी म्हाका सोडून वेतात गी सिसांक सांगलें. आनी पेद्रू सांगा लागलो, कोणा थंय आमी वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. त्या वेळार जेजून सांगलें आसा की तुमचे मदें आसा एकलो, ताका तुमी नेणांत, तो म्हाका देवादीन तो म्हाका एक दीस विक्रीत करतलो. थंयसर परत्यान जेजूक पुरा पयलेंच कळीत आसलें, जुदास एक ना एक दीस निमाण्या जेवणाक बसच्या पयलेंच तो विक्रीत करतलो. एकलो तुमचे मदें तो आसा, 12तलो एकलो म्हणून ताणें सांगलें आसा. कोण ती आवय आपल्या भुरग्याक जुदास म्हणून नांव दितात? कोणी दितात जुदास म्हणून भुरग्याक नांव दितात? दिनान. या कोणी तुमकां जुदास म्हणून सांगलें जाल्यार बारी संतोश जाता की जुदास सायबा तूं म्हणलें जाल्यार संतोश जाता की कोणी सोंसून काण घेवची नात. जुदास म्हणलें नांवी कोणाक दवरनात आनी सांगाता जुदास म्हणून कोणाक आयकूंक नाका. कोणी मनीस जुदास जावन जल्मताना जुदास जावन जल्मना, उडास दवरा. कोणी मनीस जल्मत आसतना जुदास जावन जल्मना, ह्या जुदास जायना. तो एका बऱ्या कुटुंबान जल्मल्लो मनीस, जुदासी बऱ्या कुटुंबान जल्मल्लो. ताची आवय बापूय बऱ्या गुणाची, व्हडा संतोशान. जुदास म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें जाणात तुमी? जुदास म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ होगळा, प्रेज. तरी आवय बापूय बऱ्या गुणाची जाय. बऱ्या कुटुंबान तो जल्मल्लो जुदास, देखून पुताक जुदास म्हळ्यार होगळा, प्रेज म्हणून नांव दिल्लें सुमेत. होगळाप म्हणून नांव घेतिल्लो व्यक्ती मेस्त्रीन विंचून काडिल्लो, सोडवणदाराचें येवजण संवसाराक कळयत आसलो, सोम्याच्या वाटेन साला जे आसलो जुदास वांकडीक वाट कित्याक धरूंक पावलो? क्रिस्ताक साक्ष जावन माट्टीर मरा जाय आसलें ताणें, कित्याक आपणाक देदेस्पर जावन गळपास काण घेवंक पावलो? देवान ताका शिराप दिल्लो वा ताणें देवाचो शिराप आपणाचेर मागोवन काण गेलो? थोडो इल्लोसो नियाळ गरजेचो. जुदास 12 जाणां भितर एकलो, धर्मदुतां पैकी एकलो. जेजूच्या काळार हर एक जुदेव राखून आसले. एकलो राय येतलो, पदवेन तो येतलो आनी तो रोमाच्या सरकाराक खाण उडयतलो आनी जुदेवांक सुटका दितलो. हे सकट जुदेव राखून आसले एका सोडवणदाराक, एका मेस्सियाक. आनी पदवेन तो येतलो, राय जावन तो येतलो आनी ह्या रोमाच्या सरकाराक खण उडयतलो आनी आमकां जुदेवांक सुटका दितलो. जुदासी राखून आसलो असल्या सोडवणदाराक. पूण जेजून बसयिल्लें सर्गींचें राज तें अंत नतलेलें तसलें राज, मनशाच्या काळजांनी बांदचें तसलें राज
म्हणून जुदासाक समजोंक ना. हें प्रॉब्लेम. जुदासाक समजोवन आंगी सोम्याचें राज कसलें, कसलो राय, कसलो मेस्सिया देवान बसयला तें ताका कळीत नातलें. निमाणें जुदासाच्या समाधानाचो काट तुटलो जाय आपणे जेजूक जर तर धर्न दिलो जाल्यार, पराधीन केलो जाल्यार, पयशांक हांवें ताका विक्रीत केलो वय जाल्यार खंडीत जावनी आजा पिरितीन तो भायर येतलो. येदोळचो साबार ताणें साबार जाणांक जिवंत केलां. साबार दुस्मानांक नाश करची पदवी ताचे कडेन आसा. जेजू आतांपुणी सकत दाखयतलो आनी ह्या रोमाच्या सरकाराक काण्णुडयतलो आनी आमकां सुटका दितलो. हें पुरा जुदासान चिंतलें. इल्लो आमचोरलो जाय. जुदास मनशांनी चिंतचे बरी चिंता, देवान चिंतचे बरी चिंतिना. मनशांनी चिंतचे बरी चिंता. आतांच आमकां सोडवण जाय. मेस्सियान ताची पदवी दाखय जाय आनी आमकां सुटका दी जाय. म्हजी चिंतना, तुमची चिंतना न्हय. म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब प्रतवे वयर आसा तितलें म्हजो वांटो तुमच्या वांटांत हांव न्हू वयर आसात म्हणटा सुमी. म्हणटा आसतना सोम्याच्या चिन्नांक जुदासाची चिंतना ताळ पडोवंक नात. जर तर जुदासाक हें पुरा समजल्लें जाल्यार सोम्याचो वांटो म्हजो वांटो न्हय, सोम्याच्या वाटेनूच हांवें वचूंक जाय म्हणून समजल्लें जाल्यार खंडीत जावनी तो सोम्याक विक्रीत करतो ना कोण ना. ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां दुडू बारीक गरजेचो. पूण दुडवाचो लेखावर तो मोग केल्यार वायट घडटा तें जुदासाची जिणी आमकां शिकयता. दुडवाचो लेखावर तो मोग, दुडू जाय. दुडवाचो लेखावर तो मोग आमी करता जाल्यार वायट घडटा तें जुदासाची जिणी आमकां दाखयता. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाच्या चिरयेंतलें थोडें इल्लेशें काण दवरची संवय जुदासाक आसली. दुडवाचो मोगूच सर्व वायटाचें मूळ म्हणटा पवित्र पुस्तक. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेतावन पयसरून गेल्यात. आपली काळजां साबार कश्ट दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान. कोणाक जुदासा बरी जावंक नाका. ताणें जेजूच्या उतरांक सारकें कान दिल्यार बरें. कोणाक जुदासा बरी जावंक नाका. ताणें सोम्याच्या उतरांक बरें कान दिल्यार बरें. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. तुमकां आदिवासी लोक मांकडांक कशें धरता गोत्ता गी? आदिवासी लोक मांकडांक कशें धरता गोत्ता गी? ट्रायबल लोक गोत्तू ना जाल्यार गोत्तू ना म्हणचे. गोत्ता आसा गी? गोत्तू ना. हांव सांगता कशें धरतात म्हणून. एक कळसो, कळश्याक ल्हानशें तोंड, व्हडलो कळसो, ल्हानशें तोंड आनी कळश्या भितर कालें घालतात, सणें घालतात. आदिवासी लोक सणें घालतात आनी मांकड कालें करता, दोनी हात भितर घालता आनी सण्यांक मूठ धरता. आतां वांसाचें जाल्यार कालें करीचें, वांसाचें जाल्यार कालें करीचें. सोण्यांक धरली मूठ सोडीचें. पूण मांकड मूठ सोडटाय, मांकड मूठ सोडटाय सण्यांची. खंडीत जावन सोडिना. मांकडाची बूत सोडटा ते, मांकडाची बूत सोडटा ते सोडिनात. दोनी जाय म्हणटात, दोनी जाय म्हणटात. थोडे देवाचेंय आराधन करतात, सैतानाकी पुजा करतात. एकली स्त्री सामिंगेलीच्या इमाजी मुळाक वचून थंयसर वाती पेटयतली. खंय हरये पोटीन 10 वाती पेटयतली. तातूंत 9 वाती सामिंगेलीक, 9 वाती सामिंगेलीक. सामिंगेलीच्या पांया मुळा कोण आहा? सामिंगेलीच्या पांया मुळा कोण आसा? सैतान आसा न्हय. ताणें अशें मुस्तून धरलां आनी पुरा. एक वात कोणाक? त्या सैतानाक ती पेटय. पाद्रेबान पळयलें आनी विचारलें, खाल्याक बाय तूं 9 वाती सामिंगेलीक दवरताय आनी एक वात थंय आसल्या सैतानाक दवरताय? तेंगे फादर खंय म्हणी सर्गाक गेलीं जाल्यार सामिंगेली म्हाका राखता खंडीत जावन. सुकोन खंय म्हणी हेमकोंडाक गेली जाल्यार ताणें पळयचें न्हय फादर. दुनिया हेचे कडेन, दुनिया देवाचें आराधनीय, सैतानाची पुजाई आसा. बऱ्या व्यक्तींनी सैतानाच्या ताळणेक पडोवंक साद आसा मोगाच्यान. बऱ्या व्यक्तींनी सैतानाच्या ताळण्यांक पडोवंक साद आसा. लिओनार्डो द विंची आयकलां गे तुमी? लिओनार्डो द विंची, वय द विंची कोड तुमी आयकलां ह्या दिसांनी. ताणें जेजूच्या निमाण्या जेवणाचें पिंतूर सोडयल्लें आनी तें पिंतूर सोडयचें जाल्यार 10 वर्सां लागलीं ताका.
10 वर्सां लागलीं एक निमाणें जेवण. आज आमच्या घरांनी निमाणें जेवणाचें पिंतूर थंयसर आसा, पूण तें एक्चुअल सोडयता आसतना ताका फस्ट पोटी 10 वर्सां लागलीं. आनी अशें सोडयता आसतना फस्ट जेजूचें पिंतूर ताका सोडूंक जाय आसलें. एका व्यक्तीक सोदून तो गेलो, जेजू बरें दिसच्या व्यक्तीक तो सोदून गेलो. लंबताचे खाड, केंस अशें बरें सोबीत रस्माळ आनी सोबीत दिसतो कुर्पा असो एक व्यक्ती दिसलो. ताका इल्ले पयशे बसयले, आपयले आनी बसयलें. एक 10-15 दीस ताचें तोंडा प्रकार जेजूचें तोंड ताणें बरें करून सोडयलें. आनी ताचे उपरांत आतां पेद्रूचें तोंड सोडयचें आनी एकल्याक सोदून गेलो. ताच्या उपरांत मातेवाचें, ताच्या उपरांत जुवांवचें, जाकोबाचें, जुदाचें, सगळ्यांचीं पिंतुरां सोडून जाताना 8-9 वर्सां जावन आयलीं. आनी आतां लास्टाक कोणाचें पिंतूर सोडोंक जाय आसलें तें लियोनार्डो दा विंचीक जुदासाचें पिंतूर सोडोंक जाय. देखून तो गेलो 9 वर्सां उपरांत आतां गेलो. आनी ताच्या उपरांत सोदलें एकलो विद्रूप दिसतो, केसपारल्या केंसांचो आनी एकदम कठोर दिसतो व्यक्ती. ताका हाका जुदासा बरी पिंत्रां येत म्हणून मोतीन चिंतलें. लियोनार्डो दा विंचीन ताका इल्ले पयशे बसयले, येता गी हांगासर बस म्हणून सांगलें आनी बसयलें. आनी ताचें पिंतूर सोडयता आसतना वो जुदासाचें पिंतूर सोडोवंक तयार जाल्लो तो व्यक्ती थंयसर रडते आसा, दुखां गळयते आसा. आनी ह्या वेळार विचारलें खंय लियोनार्डो दा विंचीन, कित्याक सायबा तूं दुखां गळयताय, पयशे उणें जाले गी? ना 9 वर्सां आदीं तुवें म्हाका हांगा जेजूचें मुखामळ पळोवंक सोडूंक आपयिल्लें. आनी आज 9 वर्सांनी पातकां मरिफात आनी सडील जिणी जियेल्ल्या मरिफात आली सकट कुर्पा हांवें उगडून काडली. जेजू आसुल्लो हांव आज जुदासाचें पिंतूर सोडोंक समेत तुवें म्हाका हांगासर आपयलाय. पूण आज दर्या मोगाचो न्हू, जेजू आसल्या जेजू बरी दिसच्यांक, बऱ्या आसच्यांक जुदास सामकी वेळ लागना सैतानाच्या सिंत्र्यांक आमी बली जाल्यार. जुदासाचीं आधुनीक रुपां आमच्या थंय आसात गी, ताचीं कामां आमच्या थंय आसात गी. हें एक तरी आसल्यार जुदास आजून जिवंत आसा मोगाचो न्हू. थोड्या फायद्या खातीर हेरांचें नांव पाड करता गी हांव, थोड्या फायद्या खातीर हेरांचें नांव पाड करता, खबरो करता. जुदास जिवो आसा. उत्तर प्रायर आवय बापायक बेस्टावन तांकां बांदावन दसकत घेवन आस्त म्हजें नांवार करता गी, तर जुदास जिवो आसा. थोड्या जाग्या खातीर गडीचें फातर, तुका गोत्ता ल्हव फातर तशीन तावन तशीन करचो, इल्लो जागो भितर घालचो. कामाच्या जाग्यार वस्तू सोरचे, पयशे सोरचे, जुदासाची रुपां मोगाचो न्हू. पाटीन दिता म्हणून रीण काण घेवचें, मागीर दिनासतना रावचें. नाटक फायदो जोड हो पयलें मोगाचो बरो नाटक खेळचो, मागीर फायदो जोडचो आनी ताच्या उपरांत चेडवाक सोडून सोडचें. विजा दिता म्हणून पयशे एकठांवचे, आरावचे आनी मागीर गांव सोडून तूं धांवचें. भुरग्यांनी आवय बापायचे पयशे दुरुपयोग करचे, भुरग्यांनी आवय बापायचे पयशे दुरुपयोग करचे. जुदासाची रुपां मोगाचो. अशें जुदासाची जायतीं लक्षणां आमच्या हर एकल्या थंय आसात जावं की पुरो. आमकां जुदास म्हणून नांव दवरूंक ना, तरी ताचीं कामां आमी करता. आमकां जुदास म्हणून नांव दवरूंक ना. उडल हांवें सांगलें कोण्णा कितें नांव दवरल्यार जायना, सोंसूंक जायना, पूण जुदासाचीं कामां हांव आनी तूं करता. उडास आमी दवरया. शीत दिल्ल्या हाताक लात, शीत दिल्ल्या हाताक लात आनी मीठ केल्ल्या घराक वायट कोणेंय करूंक नजो. परत्यान रिपीट करता. शीत दिल्ल्या हाताक कोणी लात मारूं नजो आनी मीठ केल्ल्या घराक वायट मागोवंक नजो. खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळजी आसतलें. देव सर जाणार, ओमनिशियंट, सर्वज्ञ. सर्वज्ञ म्हळ्यार सर्वज्ञान इरववरू. सर्वज्ञ, ओमनिशियंट, सकट तो जाणा. ताका कळीत आसलें जुदास ताका विकृत करतलो म्हणून. देव सर जाणार हें पुरो आसलें, पूण देव सर जाणार वयतरी आमच्या स्वतंत्राचेर ताका कंट्रोल ना. आमकां फुल्ल फ्रिडम तो दिता एक करणी करचे खातीर वा करनासतना रावचे खातीर. जर तर जुदासान त्या दीस मन केल्लें, विश्वासघात ताणें देवाक करीच, जेजूक करी जाय म्हणून नातल्लें. कित्याक ताका स्वतंत्र आसलें डिसायड करूंक की हांवें सम्याक विकृत करी जाय वा ना. आमी देवान दिल्लें स्वातंत्र्य वायटाक वापरलें म्हणून चिंतया. आमी देवाशी फाटीं आयल्या तर आमकां तारण मेळटलें. आमकां आमी दुरसोन प्रे जेन्ना जुदासान केल्ली सूख ही उठोन जेजूशी आयिल्लो जाल्यार, बोगसाणें मागल्लें जाल्यार जेजू ताका बोगसाणें दितो ना.
खंडीत जावनय दितो आसलो पूण ताणें मन करूं ना जेजू लागीं येवन आपणाक दुरसालो आपणा थंय कर घालो आनी गळपास काण गेलो आनी मेलो. जुदासान केल्ली सूख ही तो सूख वळखलो वय आपणाकच दुरसालो म्हाका बोगसाणें ना हांवें सोम्याक विक्रीत केला मेस्सियाक म्हज्या सोम्याकच विक्रीत केला आनी म्हाका बोगसाणें ना म्हणालो आनी वचून ताणें गळपास काण गेलो. जर तर तो पातक वळखून सोम्या थंय आयिल्लो जाल्यार सोमी ताका बोगसितो ना खंडीत जावनी ताका बोगसितो. तो पातक रडोंक ना ताच्या मोगाच्यान सूख वळखलो पातक रडोंक ना देखून गळपास काण घेवन मेलो. सूख केल्ल्या उपरांत जुदासा जावं बरी जावचें नाका आमी. सूख केल्ल्या वेळार जुदासा बरी जावचें नाका. आमकां बोगसाणें ना आमकां नवें जिवीत ना म्हज्यान आनी कितें सारकें करूंक जायना म्हणून आमचेरच तीर्प वाचचें नाका. आमकां आमचो सोमी नाश करिना. कोण आपली सूख वळखून काण घेता ताका तारण आसा. कोण आपली सूख वळखून काण घेता ताका तारण आसा. म्हज्या भावानो भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिने आमचे नित्या पवित्र सेवेच्या जबाब सरीस्वत मानून घेव. सर्वेस्परा जेजूच्या कश्टा मरणाचो गुट संभ्रमून आमी तुका भेटयता ती देणी दयन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो जेजूच्या कश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणयेन दिसान दीस वाडसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून
जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटात सरगार. तांच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्वेश्वराचे नावे येतात आकाशे. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें मरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सोगट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप, जलाल डायझक आमचो गवळी बाप आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर ह्या आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंको आरमरी देवाची माय, तिचो पती भगवंत जुजे, भगवंत लॉरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो मेळाशें कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मोतीन धाडून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कितें सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्यान जेजू क्रिस्ताक तुज्या दमदुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सम्याची शांती ताचें समाधान तुमचे सवाय आसूं तुमच्या सवयी आसूं एकामेकाक शांती दियात शांती तुमकां संसाराची पाकार देवी आमची काकूत देवाची शेळी संसाराची पाकार देवी आमची काकूत संसाराची पाकार तेरी आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया हो जावन आसा समी जेजू क्रिस्त तो आज सांगता सूख वळखल्ल्या हर एकल्याक तारण आसा म्हणून आमकां कळोवचो देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका खवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची Alles moje laida tuka Moja mogal deva Navishiv tuje bagar maka Moja karya jiva Moja karya jiva Alles moje laida tuka Moja mogal deva विशीव तुझे बगाल माका मोजा करया जीवा मोजा करया जीवा बलिदान करवरीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान करता माका दैविकतेने सर्गीचे दैविकतेने सर्गीचे आदारानी भरवसो साक्षीने भाटे सांगार मोसो काळीस मोचे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशीव तुझे बगाल म्हाका मोजा करया जिवा मोजा करया Santang somia erganita kaizam tu aila rupanuryacha mas tuje gele ragat tuje sele sargiche jeeve sodile durpode hai pida sala ataravle bagurta Saloy देखून उदार अज्ञात मोजा नवबचन दिका रूपुण्याचे तू घेऊन आयला
सरपदवेदरा देवा आमच्या विश्वासी बापा, आम्ही तुका समर्पिलां तें बलिदान तुझ्या पुताचें मरण परगट करता आनी ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हणून आमी बावडटान सत मानता. तें महिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जिवनपणांत आमकां मेळटलें म्हणून तिरवरवसो दवरून ह्या दुखाच्या कोंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धिरान चलोवंक आमकां फोव कर. आमच्या सुमयान जेजूचे नवी. गच्या भावान आनी भयणीनो भक्ती करूं आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन अपूर्वेचे आराधन सोलोन बरी शिकोवण दिल्ल्या मानदीक बाप दोतोर सुनील कुमार डिसोजा हांचो आमी उपकार बावडटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव मानदीक बाप सुनील कुमार डिसोजा बोळये फिरगजेचो मंगळूर दिएससी खातीर वावर दिवन आतां प्रस्तूत बेंगलोरच्या सेमिनरींत प्राध्यापक तशेंच आडळतदार जावन व्हरतो वावर दिवन आसा. आमच्या पवित्र सभेच्या कॅनन लॉंत डॉक्टर सनात जोडण व्हरतो प्रसंगदार आनी रेतेरी दिवच्यात फामाद जावन आसून व्हरत्या देण्यानी बरयलो आसता आज हांगासर हे अपूर्वेचे मिसाचे बलिदान ताणें भेटयलां आसता. तांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या ताच्या वर्त्या मिसांवान देव तांकां आदार दिवं दी. सान लोरेसाची बेसांवां तांचेर मागता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजुलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. बापा ह्या पवित्र तळार विविध रितीन दान दिल्ल्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद घाल. हें जेवण जेवच्या वखदां आमच्या कुडींत आत्म्याक त्राण मेळोवं. हें जेवण दान दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद लाभो आनी ह्या मरिफात बरेंपण लाभो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. नांव आपयल्यांनी मुखार येवन प्रधान याचिका लागीं वाती स्विकार करच्यो. प्रेजिडेंट आनी मुर्दोम आसना ते जेवणाचे प्रायोजक सगळ्या नोवेनाचे प्रायोजक अनिल विविटा वाज मूडबेडले. अनिल विविटा वाज मूडबेडले रुपये 35,000. ऐसाक वाज लोरेटो रुपये 5,000. ऐसाक वाज लोरेटो रुपये 5,000. दीपक शांती डिसोजा मैंगलोर रुपये 5,000. दीपक शांती डिसोजा मैंगलोर रुपये 5,000. सान लोरेसाक मागणे ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तज्ञ प्रायरेस वावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयकमचे घालते मागणे वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या जीव पावर तेर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळ शेंकर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी राखे शंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पाव शंकर. आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गेचो उसवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळ अदीक मजतेन देवाचे राज संवसाराक विस्तारूं दी.
आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन देवान केल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. गांठी दूख बरें जाल्ल्या खातीर, शिकोवंक बरी मोन दिल्ल्या खातीर, बोरवेलांत बरें उर्राक मेळिल्ल्या खातीर, काम मेळिल्ल्या खातीर, समाधान लाभिल्ल्या खातीर, सबार उपकारां खातीर अर्गां दितात. सांत लोरेसाच्या मजतीन मागतात आंगाचो उलोप गूण जावं, जागोन आवार जावं, हिमोग्लोबीन सारकें जावं, शुगर BP कोलेस्ट्रॉल उणें जावं, अंमल पिणे गुडकांतावन सुटका लाभोवंक, किडनींत आशिल्लें स्टोन वचोवंक, दोळ्यांचे समस्ये समा जावं, बरी भलायकी मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे फावो जावं, कुडीची सर पिडा गूण जावं, जागेचे समस्ये परिहार जावचे खातीर मागतात. सांत लोरेसाच्या विजेस मजतीन मागतात व्यापार वहिवाट बरो जावं, लोन फारीक जावं, विजा लाभोवंक, बोरवेलांत उदक मेळोवंक, दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं, फुलां झाडां बरीं जावं, डिस्क प्रॉब्लेम सॉल्व जावं, डिलिव्हरी बऱ्यान जावं, तोंडांत पडिल्लीं कथा वचोवंक, कंत बेजाराय पयस जावं, घरांत शांती समाधान मेळचे खातीर मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन केजीन चीक मेळोवंक, दुबाव पयस जावं, सुनिलान दिल्ले पयशे फाटीं दिवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, बरें काम लाभोवंक, दान किर्लोवणी रावोवंक, सकटा लागीं मोगान उलोवंक, डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक, शिरांचे समस्ये समा जावचे पासत, कॅन्सर पिडा गूण जावं, एलर्जी गूण जावं, हट राग मोसो पयस वचोवंक, राती बरी न्हीद पडोवंक, चोरी जाल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, ऑस्ट्रेलिया वचोन शिकाप संपोवंक मागतात. इंटरव्यून पास जावचे पासत, भुरग्यांनी मोबायल बऱ्या उद्देशा खातीर वापरचे पासत, माथ्याचे केस जडचे रावचे पासत, वेरिकस गूण जावचे पासत, रूट कॅनल बऱ्या तरान जावचे पासत, मुयांचे उपाद्र निवारचे पासत, हातीन घेतिल्लें काम पंता पावोवंक, ट्युमर गूण जावं, आल्सर गूण जावं, आळसाय पयस वचोवंक मागते आसात. ह्या सर तेसां पासत मागया देवान केल्या उपकारां खातीर अर्गां दिता आसतना ह्या पवित्र तळार हजर अशी सर्व योजना पंता पावोवंक मागया. परवा हांगासर जावची कॅम्पां शिबिरां बऱ्यान जावं, देव आपोवणें बऱ्या तरान जावं, आमच्या DSCC खातीर देव आपोवणें येवचे पासत आमी मागया. आमा समेस्त जात्रेका पासत आशा पासत फाल्यां जावची पास्का फेस्ताची लितुर्ती सगळ्यान संवसारार बऱ्या तरान जावं, जेजूच्या जिवंतपणा मार्फत नवो भरवसो सगळ्यांक मेळचे पासत आमी मागया. सांगात आमी म्हणया शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्ती सुणेची येवन बागी मरण मरोन सरकार तुगे सांगता सस्ताक देवा प्रभू तुगे बाग आमकां समेस्तांक फोव कर. आमेन. मेळिल्ल्या उपकारां पासत अर्गां दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसता आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या आमकां तशें आमची बरखां मागोस आनी आमकां गाळून पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मागलो उपकार मेळोंक नमान मरी कृपेन भरलेले समीदेव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तुजो देव आमचो देव फळ जे क्रिस्टीन जेजू भाग्यवती मरिया देवाच्या माई आमो उब्यांगा दिनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी. आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भगवंत लोरेस मार्तिरा आमा पसत विनाती कर. क्रिस्तचे बसण्याक आमी पावोवचे खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसन आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशीं तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची कॅन्ड आमी पालवाशीं कर म्हणून लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्गांनी संवसार दायन आयक मोजे मागणे सोमी तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेदरा ससण देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीने वतून कष्टच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय, मोडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तुझी दयाळ दिश्ट कर. पदका शिक्षा लावंक लेवडलेल्या सरबांत पसंतले सुटका दी. मोतीची कुडेचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक शिक्ष तांकां तुझ्या भक्ता लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बजलिकांत तुझ्या दैवीक सावसाचो संतोष
समाधान तांकां मेळ्ळां म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवान जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे मारिफात तुजी पवित्र सडवण आनी कृपा आनी गुण करचे सकत वाळा शंकर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र देवों सर्गीच्या सुख पावोंगे पवित्र देवों सर्गीच्या सुख पावोंगे सच्ची गई वार्ता कई उस वार तू सोपांगे सच्ची गई वार्ता कई उस वार तू सोपांगे पवित्र देवों सर्गीच्या सुख पावोंगे क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखोवंक तुमच्या वयर तो रावूंक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सरपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता देवाची ओळख माया जीवा पालकरे क्रिस्तर ಮಾಡಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮಾಡಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ವರ್ತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿದಾನ ತ್ಯಾಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ವಿಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ
सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां भगवंत सालोरेसा विनंती भगवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.